म्हणया हालेलुया. हालेलुया म्हणजे देवाक आंच बडवी आसता पळय ते एंजल्स स्वर्गदूत म्हणटा आमी तांकां. ते देवाक वाखाणटा आनी तांची लँग्वेज ही आमची मनशाची न्हू. हालेलुया म्हणल्यार ते आमी जशें देवाक स्तुती करता, देवाची वाखाणी करता, तशेंच ते देवाची वाखाणी करता. कितें म्हणून? तांचे लँग्वेजीन हालेलुया म्हणून. सो स्वर्गीचे लँग्वेज जो आंच बडये जे स्वर्गदूत देवाक वाखाणटा तीच आमी तेजेच लँग्वेजान देवाक वाखाणटा. सो दोळे धापून आमी हालेलुया म्हणया म्हणजे आमी देवाक वाखाणटा. देवाक वाखाणप कित्याक जाय? जितले आमी देवाक वाखाणटा तितले आमी आमची एबिलिटी आमची वाडटा, आमची कॅपेसिटी वाडटा. आमची कॅपेसिटी तितले तेका वाखाणटा देवाक आमचे पावर वाडटा, आमचे एबिलिटी वाडटा. ओके, दोळे धापून हालेलुया म्हणया. हालेलुया 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 हालेलुया. व्हडल्यान म्हणया हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. म्हणा व्हडल्यान म्हणा हालेलुया हालेलुया. अर्घ दीत रावा. हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 la la shia la landara bashiva ya karaye dere ya shiandara baya tere mere bere bere rendere be ashika ya tadaranda rabaya tere mere bere rendere be dashi ambala bashiva ya tere rendere bere ke rendere be ora babaranda rabaya tere rendere bere rendere bere shiandara ba La shikaya tara म्हणा हालेलुया म्हणत राहा बाबा शिया तारा अंदर राबा रे तेरे ने ओल्ले ओल्ले हालेलुया म्हणत राहा बाबा बाबा या अंदर राबा शिबा या तेरे रे बे रे रेंदे रे बे ला दान अंदर राबा या तेरे रे बे रे रेंदे रे बे आर अंदर राबा या तेरे रे बे रे रेंदे रे बे रे रेंदे रे बे आर बारा राबा या तेरे रे बे रे रेंदे रे बे रे रेंदे रे बे रे रेंदे रे बे रे रेंदे रे बे ला बाबा अंदर राबा या तेरे रे बे रे रेंदे रे बे
Lalalabaya tere mere bere rendere bere beshibaya karandaraba bashibaya tere mere bere rendere bere kerendere be dayandala bashibaya te shikaya tata darandara baya baramburu rondoro boshibaya andara shiandare rendere yekere bere rendere bere rendere beshibaya darambaraba ora baya tere rendere bere rendere be shibaya andolo Londoro bore rendere bere kere derendere be dayandara baya darandara barandara bashibaya karaya dere arandara baya derendere bere rendere be shiandala randara baya derendere be arandara baya dere bere rendere be shibayandoro rondoro bo arambara bashibaya karandara baya derendere bere rendere be dayandala ya dorondoro bore rendere bere rendere ashiandara baya rendere bere kerebe shikaya zandala bashibayandolo rondolo bole rendere shiandala yandolo yondole bere derendere bere ora baba ya darandara randolo shikaya darandara baya derendere orandara bashibayandara baya derendere be dashiandala yandolo rondoro bore shibaya karayando chiza de shiandala yandoro rondoro bore bere rashia darambara randiri rendere mama paya shikaya de lele karaba karandere bere rendere be oramba baba ya tere bere rendere bere shiambaraba oramba baba ya te be shikaya ndoro rondoro bo leandala baba yandara baya tere bere rendere be shikaya tarandara baya rendere be dabayandoro rondoro boshibayandara rendere irandara baya karaba karandere rendere dayandara baya derembere be oramba randere bere rendere be shibaya darandara baya rendere be layandara baya dorondoro boyendere be dashibaya karandara baya rendere bere ora baba rambara baya bere shiandala yandolo boshiba karayanda ya arada shika baba shika ya baba la landara bari kara shika ya tarandara bari ya shita shikaya sankara siva marandara baya derendere la baba mayando dorondo robo shibaya kala yando lobo lendere ya shibaya darandara baya derembere rendere bere dayando robo yeterendere bere shibayando robo la shiandara baya derendere. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Arga tuka Jesu. Thank you Jesus. Thank you. Argani wakhani tuka Jesu. Thank you Jesus. Praise Arga tuka Jesu wakhani tuka Jesu. Shandaraba. Argani wakhani surgiche bapa Surespura दिनवास तुका वंदन महिमा तुका बापा स्वर्गीचे बापा मोगाळा बापा पवित्र बापा तुका आमचो नमस्कार तुका वाखाणटा आयचे दिसाच्या वेळा पासत तुवें आमकां आयज हो दीस घडून हाडला तुझे उतर आमकां धाडून दिलाय ह्या संवसारांत आमकां तुझें जिवीत मेळपा खातीर पवित्र आत्म्या ह्या जाग्यार तूं आमकां शिकोय तुझे ताब्यान घे आनी हो वेळ आमकां दिलाय ते आमकां तुवें तुझे उतरां शिकोवन आमकां घटायन भरताय म्हणून आमी स्वत मानता बापा जावनी तुझेच शिकोवणे प्रमाणे जावनी तुझेच मनाचे प्रमाणे न्हू आमचे मनाचे पवित्र आत्म्या जशें तुजी उतरां आयकतात सायन्स तूं हांगा कन्फर्म करता तुजे सायन्स तुजे वंडर्स तुजे मिलाग आनी अजापा घेवन आनी ह्या वेळार आमी जायते मिलाग्रेन भरल्या आनी
आमच्या जिवितान एक बदलावणी बरेपण तुजें जिवीत घडोवन येयला जशीं आमी तुजी उतरां आयकता. आमकां तूं शिकय तुजी उतरां सगळे गूट लिपलोले आमचे कडल्यान ते आमकां शिकय बापा आनी आमकां घटायेन भर. आमकां जाय तुजी उतरां तुजो मोग तुजें जिवीत आर्गां आनी वाखाणी खंयचें तशें दुयेंस ना तुजें उतरां वयर. तुजें नांव सगळ्या दुयेंसाचे वयर आसात. आर्गां आनी वाखाणी सोर्बेस्परा तुका जेसू. तूं घायेल्लो जालोय तुवें आमचें घाये घेतलें आनी तुज्या आंगान तें खिळाय. आमकां तुवें तुज्या आपल्या भलायकेन भरलाय. त्या पासतो आर्गां आनी वाखाणी जेसू आमकां तुवें इतलो मोग केलाय. आपल्याकूच तुवें आमचे पासत दिवले आनी आमी वय जेसू स्वत मानता तुजे भितर. कित्याक जर आमी स्वत मानता अशें तुवें बसयलाय की आमी सासणीक जिवीत अनुभवतले. आमी आमचो नाश जावचो ना पूण तुजें जिवीत आमकां फावो जातलें आनी हें लांब जिवीत केन्नाच मरना तसलें जिवीत सदां काळ जियोवपाक तुजे वांगडा जेजू आर्गां आनी वाखाणी तुका आमचो काळजांतल्यान नमन करता तुका आमी. आर्गां आनी वाखाणी हे मागणें आमी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता. आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. थँक्यू जीजस. थँक्यू जीजस. सो काल आमी आयकताले देवान कितें केलां आपलें उतर धाडून दिलां. आपलें उतर हे संवसारान हाडलां आनी ताजे उतराक पदवी आसा. ताजे उतराक पदवी पयलीं कसली हें कितें आमकां जें दिश्टी पडटा पळय सगळें ताजे उतरा वरवीं घडून हाडलां. जें कितें झाडां पेडां दोंगर कितेंय तुका दिश्टी पडटा तें सगळें आपल्या उतरान उलोवन घडून हाडलेलें आहा. सो जर उतरा वरवीं इतल्यो वस्तू घडोवंक शकता जर उतरा वरवीं आमकां आयज देवान घडयला आमकां आयज आमकां जिवीत फावो केला आनी आमी ह्या संवसारान येयल्यात आनी आमी आयज दोळ्यांनी आमच्या पळयता देवाची मोहिमा. ताजे उतरान केदी केदी वस्तू केल्ले आहा तेणेन आनी सगळे वस्तू केल्ले आहा ते वस्तू पासून सांबाळ कोण करता ताजी उतरां. सो तेजी उतरां वरवीं सगळें घडयल्लें आहा सगळें रचलेलें आहा तांकां सगळें सांबाळ करता ताजीच उतरां. आनी उतरां म्हणचेच जेजू. उतर देवाचें उतर म्हणजे जेजू. हो उतर संवसाराक आयलो जल्म घेतलें आनी आमच्या भाशेन रावन हे संवसारान कशें आमी जैतवून जिवीत जिवपाक जाय कशें आमी दुयेंस पिडाचेर कब्जो करपाक जाय कसो अधिकार देवान दिल्लो आमकां तो ह्या संवसारान आमी घेवन आमी सगळे देवसाऱ्याचे सगळे वायट कितें आहा पळय ताचेर अधिकार घेवन ताका पयस उडोवपाक देवान आमकां पदवी दिला. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो इतकी वर्सां आमकां खबर नासलें. सो आमकां जेजूची वळख ना कारणान देवसाराचे राज आमचे भितर चलताले आनी देवसार आमकां बरोच नाचयतालो बरोच आमकां परत परत आमचे वायट खबऱ्यो सांगून वायट तेजी उतरांच वायट ताज्या खबऱ्योच वायट आनी ताका आमी आयकताले ताजी तो सांगता तशें उलयताले आनी आमी ताचें आयकता म्हणून कितें जालें आमी देवाचें आयकोचें सोडून तेजें आयकताले आनी तो रोचनार न्हू ताजे कडेन जायना रोचूंक. ही पदवी देवाक आहा आनी देवान आनी आमकां दिला कित्याक आमकां देवान आपल्या सारको रोचला. देवान आपल्या सारको आमकां रोचला. ब्रदर जेनेसिसाचें पळय वाचप्या मागीर कित्याक कळपाक जाय कित्याक आमकांच खबर ना आमी कोण काय म्हणून आमची आयडेंटिटी खबर ना आमकां. 26 जेनेसिस 1:26 जशेंच आज आमकां कळोन येता की देवान आमकां आपल्या सारको रोचला.
सो देवान जर आमकां आपल्या सारको रोचला, देवा भितर कितें सिकनेस आसा ना, देवा भितर दुयेंत जाता, देवा भितर देंवसराक चान्स आसा भितर सरपाक ना. जो देवान आमकां ताजे वचून ताजो रुपाचो रोचला, ताजो कॅरेक्टराचो रोचला, ताजो सारको आमकां रोचला जाल्यार देव ह्या आख्खे पृथ्वीत न्हू आख्खी गॅलक्सी आहा तितलें देव चलयता ताजेर. सो ताजे उतरा वरव्यान तो सगळें घडयल्लें आहा आनी तांकां सांबाळूय करता. आनी तीच उतरां ताजे कडेन आहा पळय पदवेची ती आमकां धाडून दिल्या. प्रेज गॉड. वाच. देवान म्हणलें आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो देवान म्हणलें आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारकोच मनशाक रचुया आनी समृद्धींतल्या नासलेल्याचेर अंतरलेल्याचेर संवसाराचेर पोसपाचेर मनशाचेर सगळ्या नावाक जवानो ताचेर आनी पृथ्वीचेर सरपटून भोंवतल्ल्यार जिवनाचेर तो दोनूयपूण चलयता. प्रेज द लॉर्ड. देवान म्हणलें आमच्या रुपाचो. देवान म्हणलें देवूय उलयता. ओके. देवान म्हणलें म्हणजे कितें, आतां 6 दिसा देव बाप ताजे उतर आनी ताजो आत्मो ते एकलोच 3 रुपान आसा. ते एकलोच तो, पण तिनूय म्हणजे ताजे उतर आनी ताजो आत्मो ते तिनूय एकामेका कडेन उलयता. ओके. आतां देव बाप आतां उलयता कोणा कडेन, ताजे उतरा कडेन आनी ताज्या आत्म्या कडेन. सो ते 3 आसून एक आसून पासून 3 भागांत ते डिवायड करतात. हय की ना. सो आतां सांगता 6 दिसा कितें करुया आतां, आनी ते कितें करुया पळय देव बाप ताजे उतराक आनी आत्म्याक सांगता. उतर म्हणजे जेजू, आमी जाणा न्हू, जेजूक आनी आत्म्याक सांगता की आतां आमी रचुया. कितें रचुया, सगळें रचपाचें सोंपलें. हें 6 दिसाची उलयता आतां तो. देवान म्हणलें म्हणजे आतां देव म्हणटा, डिस्कस करता, कितें उलयता फुडें वाच. आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो. कितें म्हणटा देव आतां, आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया. कोणाक रचुया, मनशाक रचुया. रचचे पयले देव डिस्कस करता, भासाभास करता, उलयता. आनी ह्या डिस्कशनाक कितें देव कितें म्हणटा तांकां सांगता, आतां चल जालें, हें सोंपलें. आतां कित्याक वेळ येयला मनशाक रचपाचो. आतां मनशाक रचतना मनशाक कसो रचुया, आपल्या रुपांतराचो, आपल्या सारक्याचो. देव कसो आहा तसो आमकां रचुया अशें उलयता. देव म्हणटा कितें, आतां आमी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया. कितें म्हटलें पयलें, मनशाक रचुया. प्रेज गॉड. मागीर आनी समुद्रांतल्या मासळेचेर आनी समुद्राच्या मासळेचेर, नुस्त्यांचेर, अंतराळवेल्या सुकण्याचेर आनी जी सुकणीं आहा पळय अंतराळ तेंचेर पोसपाचे जे कितें पोसपाचे जानवर आहा तांचेर, मोनजातीचेर, सगळ्या रानवट कितें क्रिएशन कितें केलां पळय ताचेर, जनावरांचेर आनी पृथ्वीचेर सोरपटून भोंवताल्या ते जिवाण्याचेर तो दोनीपण चलयतलो. तांचेर दोनीपण चलोवपाक ताणें आमकां अधिकार दिला. मनशाक रचुया आनी जें कितें आमी रचलां तांचेर ते अधिकार घेवनी म्हणून. ओके. हांगा देवान म्हणूंक ना की चल आमी आनी मनीस दोगूय मेळून संवसार चलोवया, हे सगळे आहा ते रचलेले वस्तूचेर अधिकार घेवया. देवान अशें म्हणूंक ना. देवान म्हटलें
आपल्या सारकोचो आमी रोचुया, आपल्या सारक्याच्या जेन्ना आमी मनशाक रोचता ताका अधिकार दिवया. देवान म्हटल्यार आमी आनी मनीस दोगूय मेळून अधिकार घेवया नाका पृथ्वीचेर. देवान अशें म्हणूंक ना की आमी चलोवया हे पृथ्वीम. देवान हें म्हणूंक ना. देवान म्हटलें की मनशाक अधिकार दिवया. कितें चलोवपाक? दोनीपण चलोवपाक. कोणाचेर? ते जिवाण्याचेर, जानवरांचेर, ते पक्षींचेर, ते नुस्त्यांचेर, दोरयांचेर जे कितें रोचल्या पळय जे सगल्यांचेर अधिकार चलोवपाक आपल्या हातीन धरूंक ना. देवान रोचले पण आपल्या सारको रोचलेल्या मनशाक ताज्या हातीन घातले. आनी आमी कितें करता? आजुनूय देवा कडेन मागता. देवा कडेन आजुनूय मागता. बारीक बारीक कितें जालें देवा कडेन मागपाचें आमकां संवय जाल्या. देवान आमकां मागपाचें आमकां मागल्या उपरांत दितलो म्हणून आमकां तें धरूंक ना. देवाक आदी फुडें खबर आहा आमकां कितें गरज आहा तें, आमकां कितें जाय पळय तें. आसतना आमकां तिची नॉलेज वाडोवचे जाग्याचेर, सजमणी वाडोवचे जाग्याचेर आमी देवा कडेन दी म्हणून मागता. देवान रोचून घडून हाडलेलें आमचे पासत कितें जाय ना जाय पळय तें सगळें रोचलेलें आहा, सगळें दिल्लें आहा. दिल्लें आसतना पासून आमी आजुनूय मागपाची संवय आसा. कित्याक आमकां देंवसाराक जाय. आमी भिकारी खंय रावलेली. ह्या संवसाराची बुद्धी जी आसा पळय ती आमकां सांगता माग. सो एक भिकारी कहे आनी देव बाप आमकां भिकारी करूंक ना. ताका आदी फुडें तेज्या भुरग्यांक कितें जाय पळय तें सगळें तो जाणा आनी आदी फुडें सगळें करून दवरल्या. सो आदी फुडें करून दवरल्या ते वस्तू आमी आतां खाली शिकपाक जाय, कशें आपणावपाक जाय, कशें तांचें दोनीपण चलोवपाक जाय. जो देंवसार आमचें दोनीपण चलयता आमी ताचें दोनीपण चलोवपाक जाय. तें सोडून तो आमचें दोनीपण चलयता आनी आमी ताका दिलां आमचें दोनीपण चलोवपाक. आमचें दोनीपण चलयतना कितें करता? दुयेंस, पिडा, नाका तें सगळें भितर सरता. आमचे भितर सगळें करप्शन, सगळें कोस्ट आमचे भितर हाडटा तो. मागीर प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. थँक यू जीसस, थँक यू जीसस. हालेलुया. सो आमकां कोस्ट पिडा जे देवा कडल्यान येवंक ना. कोस्ट पिडाचेर आमकां कंट्रोल करपाक आमकां पदवी दिला. देवान आपला सारको रोचला म्हणजे देव जसो स्वर्ग चलयता सगळे पवित्रतायेन सारकें निवळ, कांयच करप्शन ना, कांयच प्रॉब्लम ना. असले जसो ताका लागून आमी ताका स्वर्ग म्हणटा. देवस्थान करता त्या जाग्याचेर आमी ताका स्वर्ग म्हणटात. आमी पळयतात देव स्वर्गीन आहा म्हणून. आनी देवान आमकां आपल्या सारको रोचला. तोय जागो स्वर्ग आसूंक जाय की ना? देवान म्हणजे देव सेपरेट आनी आमी सेपरेट न्हू. देवा सारकी आमकां रोचणार केला. आमकां देवा सारकेंच आमकां रोचून आमकां ताचे पदवी, ताचें बळ, ताचें रोचपाचें जे पदवी आसा तें आमकां दिल्या. आनी ते अधिकार घेवन आमी आमच्या जिवितांत, संवसारांत चलोवचे जाग्याचेर आमी मनशाकूच आमी ब्लेम करूंक लागल्या. मनशाचेर आमी वायट करूंक लागल्यात. आमी मनशाचेर पदवी चलोवंक जायना. आमी मनीस, आमी मेळोन आमी देवाचे मनशांची, आमी देवाची मनशां, आमी देवाची भुरगीं. म्हणजे कितें? आमी एकामेकाचेर अधिकार चलोवचे जाग्याचेर आमी जें कितें रोचला देवान सगळें क्रिएशन ताचेर आमकां अधिकार घेवपाक सांगला. त्याचेर अधिकार घेयना आमी. देंवसाराचेर अधिकार घेयना, त्या पिडाचेर अधिकार घेयना, त्या दुयेंसाचेर अधिकार घेयना, पूण आमी मनशाचेर अधिकार घेता. म्हाजें वायट जालां कारण कोण? हो मनीस, अमको मनीस, अमको ह्यो बोटां दाखयता आमी. पूण देवान कितें केलां? आपल्या सारकोच रोचला. आनी आमी म्हणटा देव बरो. देव बरो म्हणटा वय की ना? देव बरो म्हणून आमकांय देवान बरें रोचला की ना? आनी तो देवान जर आमकां बरें रोचला जाल्यार आमी ताजे सारकी आमी वागपाक जाय. ताजे सारकी ताजी पदवीन भरलेली उतरां जी आमकां दिल्या आतां ह्या उतरान पदवीन भरलेली उतरां घेवन आमी ह्या संवसाराची जैतिवंत जिवपाक जाय की ना? ह्या संवसाराचे पिडेन, ह्या संवसारा दुयेंसाचेर, ह्या संवसाराचें जें कितें आमकां तरेतरेचीं नांवां आमकां आमच्या कुडीन आयज ते दुयेंसाच्या रुपान नांवां आमकां आयकूं येता ताचेर आमी कब्जा करूंक जाय की ना?
ताजेर आमी अधिकार चलोवं जाय की ना? देवान आपल्या सारको रचला आनी जेजून जे कुडीन जितले आमकां प्रश्न आसले जे प्रॉब्लमाचे दुयेंसाचे ते सगळे सोडयल्या, सगळे सुटका दिल्या तेणें. ताजे उर्वेन आमी सगळे पिडेंतल्यान आमकां मुक्त केला. आमकां फ्रिडम मेवला. आमकां देवान आमकां सुटका दिवन आमकां निवळ केल्या. म्हणून देवाचे उतोरूच मनीस जालो, जेजू जालो आनी जेजूच्या वरव्यान आमकां आयज जैतिवंत जिवीत मेवला. अधिकार जो देंवसार चोरून व्हेल्ले आमचे कडल्यान तो अधिकार परतो आमचे कडेन येयला. आतां देंवसाराक पदवी ना आमकां गुलामपणान दवरपाक, आमचेर टॉर्चर करपाक, आमचेर अधिकार चलोवपाक. तरी आतां बरें उलोवपाक, कितें उलोवपाक? देवान सांगलेलें तेजे आड उलोवपाक, मनशाचेर आड उलोवपाक. आमकां असलीं उतरां तो दिता जे म्हाकाच नास करता, म्हाकाच म्हाजेच वायट जाता. आनी जी उतरां हांव उलयतां, जो देंवसार म्हाका लो येवन सांगता ती कानान, ती उतरां घेता आनी हांव ती उतरां प्रमाणें हांव उलयतां आनी म्हाजेंय जिवीत निसंतोणाक हाडटा आनी दुसऱ्याचें जिवीत हांव निसंतोणाक हाडटा. प्रेज गॉड, हालेलुया. सो देवान आमकां आपल्या सारको रचला जाल्यार आमकां पदवी दिला, आमकां ताची भलायकी मेवल्या, आमकां ताचें बरेंपण मेवलां. देवान आमकां ग्रेस कायन भरला. देव म्हणजे देव न्हू, तो आमचो देव बाप. तो सुर्गीचो बापान आमकां जें कितें आमकां गरज आहा पळय तें सगळें, जावं कुडीचे वाटेन जावं अतिमीक वाठारांनी, सगळें हितून आमकां बेसांवान भरलेली आसा. सो आपल्या रुपाचो रचला, आपल्या सारकोचो रचला आनी आमी आजुनूय त्रास पिडा काडटा जाल्यार हें सारकें? आमकां त्रास पिडा काडपाक सांगला? आमकां ते त्रास काडपाच्या जाग्याचेर त्या त्रासाक उलोवपाक सांगला, त्रासाक जागो दाखोवपाक सांगला, ते पिडेक, ते दुयेंताक जागो दाखोवपाक सांगला. प्रेज गॉड. आनी आमी जर ते अधिकार घेवन आमी ते पिडेचेर, आमी दुयेंताचेर आमी अधिकार घेयना जाल्यार आमचें बरेंपण जातलें? देव बरो करतलो? आनी देवान बरें केल्याच. कितें म्हणून? आमकां पदवी दिवन. आमची जी पदवी देंवसारान चोरून व्हेल्ले आनी तो आमचो देव जावन बसलेलो, आतां तो आमचो देव न्हू, आमी ताका पांयां पोंदां धरूं येता. ताका पांयां पोंदां धरच्या जाग्याचेर आमी ताका तकलेन धरता आनी ताजी आजुनूय उतरां आयकतात. ताका तकलेन धरून ताजी उतरां ती आमकां आयकोंक येता तीच आमी उलयतात. पळय म्हाका अशें जालां, पळय म्हाका तशें जालां. हें उतरां उलोवन उलोवन आमी आमचे आनीक त्रास वाडयता. आमी पिडेचे, त्रासाचे, दुयेंसाचे जर उलयता तें वाडटा, ताका आमी वखाणटा आनी ताका वाडयता म्हाज्या जिवितान. ताका ल्हान आहा येदेशें आसलें ताका येदे व्हडलें करतात कोण? आमी. आमकां दिसता कितें पिडा व्हडली, हें दुयेंत व्हडलें. आनी देव कितें तर हेंचे की ल्हान दुयेंतां की ल्हान देव. आनी देव आपल्या आनी देवान आमकां आपल्या सारको रचला जाल्यार आमचें कितें व्हडलें म्हणटा तें दुयेंत. दुयेंताक पदवी आसा आमचे भितर आतां रावपाक? ना. तरी तो रावला. कित्याक रावला? आमकां खबरूच ना आमी कोण ती. आमची वळखूच ना, आमकां स्वताची वळख ना. म्हणून आमी आजून ती गरीबसाण, आजुनूय ते दुयेंत पिडेत आजुनूय थंयसरूच रिगलेले आहा, थंयसरूच पडलेले आहा, गुलामाचें जिवीत जियेता. प्रेज गॉड, हालेलुया. आमकां भायल्यान कोणेंनी कब्जो केलेलो आनी आमचे तेजे सकयल आमी त्रासान जिवपाक आमकां जायना. पूण आमकां भितरल्यान गुलामपणान देंवसारांचे आमकां गुलामपणान आमकां जिवयता सांगतात आमकां आनी ताजी उतरां प्रमाणे आमी आयकोन जियेता आनी आमी आमचेच निसंतोण हाडटा, आमचेच वायट करता. आमी म्हाजे वायटाचो जबाबदार हांवूच, देव न्हय, येवन देंवसारूय न्हू. कित्याक देंवसार सांगता पण आयकता हांव, आयकता आनी पाळटा कोण? हांव. सो हितून देंवसार जायते सांगतलो
तेका पावर ना, पदवी ना. पदवी म्हाजे जिबेर आसा. म्हाजें जिवीत आनी म्हाजें मरण आमकां दिसतालें कितें कोणाच्या हातीन आहा? देवाच्या हातीन न्हू. देवाच्या हातीन आहा. आमचें जिवीत मरण कोणाच्या हातीन आहा? देवाच्या हातीन आहा. आमचेच जिबेर आसा. आमचेच जिबेर आसा. पदवी आमचे कित्याक देवान आपलो सारको रचला म्हणून देवान आमचें जिवीत आनी मरण आपल्या हातीन कसो धरतलो? आपलो रुपाचो न्हय, आपलो सारक्याचो रचला. सो देवा ताजी पदवी ताजे जिबेर आसा. तशीच आमकांय आमचे जिबेचेर पदवी ताणें दिल्या. तो उलयता घडयता. आमचे भाशेन तो वायट उलयना, तेका तेजे कडेन वायट ना. हो देंवसा तेका ताजेर कब्जो करपाक तेका अधिकार ना, तेका जायना. प्रेज गॉड. आनी हो देंवसर आमकां नाडटा कितें उलोवन? जे दिसता तें स्वत माना. आनी आमी दिसता तेंच स्वत मानून 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 आमकां दिसलें कितें हेंच सारकें, हेंच स्वत. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो देवान आमकां रोचला ताच्या सारको जबाबदारी घेवपाक, संवसार चलोवपाक, संवसारात जे वायट पिडा दुयेंत कितें आसा पळय ताजेर अधिकार घेवपाक आनी ताजेर एका तेका सांगता तें आमी तें आयकोपाक तशें जावपाक जाय तें. आतां दुयेंत सांगता आमी आयकता. तो सांगता तुका दुखता, हय दुखता म्हणटा. दुखता जाल्यार आमी दुखना म्हणूंक जाता आमचे कडेन? आनी आमी म्हणून तें दुखना. कित्याक जेजून ही दूख ताणें खुर्साचेर ऑलरेडी खिलायला. जे दूख आनी पिडा ताणें आनी तें दुयेंत तें खिलायलां तेंच हांव म्हाका कित्याक परतें हांव त्रास काडटा? कित्याक म्हाका खबर ना, आजुनी म्हाका खात्री पटना खरेंच काय जेजून ते खुर्साचेर ताणें म्हाजे पिडा व्हेल्या? खरेंच काय म्हाजे दुयेंसाचेर तें फारीकपण केलां ताणें, जें म्हाका आतां फारीक करपाची गरज ना? हें आमकां पटना. बाकीचे संवसाराचे सगळे कितें सांगता पळय पडटा. पूण स्वता देव आपल्या उतरान आमकां कितें सांगता पळय तें पटना. आनी थंयसर देवसार येवन कितें सांगता? आरे तें बायबल रे, बायबल तुजें न्हू. आरे तो इंडियेचो देव न्हू, तो भायल्या गांवाचो देव. आरे हो क्रिस्तांवाचो देव न्हू रे, हो हिंदू आनी मुस्लीम आनी हेचो देव न्हू रे. कितें सांगता येवन तो? असले विचार हाडटा आनी आमकांच बाटयता. आनी आमी म्हणटा कितें? आमकां बाटोवपाक बायबल येयला. बायबल आमकां बाटोवपाक येवंक ना, एकठांय करूंक येयला. आनी सांगपाक जी अधिकार आमच्या हातीन दिल्ले आहा ते अधिकार चलया म्हणून. खंयचोच बूक म्हणिना अधिकार सगळे बूक म्हणटा बरें करा आं, पण बरें करूंक जाता? बरें करूंक जायना. कित्याक? बरें कशें करतलो? तूं गुलामपणान आहा जाल्यार बरें आनी कितें करतलो? तूं कितें गुलामपणान आहा जाल्यार तुका कितें सांगता पळय तेंच करचें पडलें न्हू. पण जे गुलामपणान आसले तेच जेजून आमकां ते गुलामपणांतल्यान सोडयल्या. आतां देंवसाराक ना पदवी की म्हाका सांगतलो आनी हांव आयकतलो. ना, हांव आयकता जाल्यार गुलामपणान जातलो. म्हाका अधिकार आहा तेका सांगपाक चल वच चोरा, तुजे दुयेंत पिड्या घेवन चल भायर सर. म्हाजे भितर जेजू रावता, म्हाजे भितर पवित्र आत्मो आसा, देवाचो आत्मो म्हाजे भितर जियेता. तुजो कारणूच ना भितर रावपाक. ही देवाची ही कूड जावन आसा देवाचें मंदीर. ह्या मंदिरान दुशीत करपाक तूं कोण? हो देव करचो ना, हें म्हाका करचें पडटा, हें म्हाका उलोवचें पडटा. हेंच करपाक आमकां आयज अवघड जाला. हेंच करपाक आमकां सारकें मुश्कील जाल्यात. हेंच उलोवपाक आमकां हें उलोवचे जाग्यार आमकां पळय तो बायबल येयला. बायबलान आमकां शिकयता की हे देवाक भायर मारा, ते देवाक भायर मारा, एका धरा. आनी आमकां आमी एकामेकाक कितें दिसता म्हणटा आमी डिवायड करता, क्रिस्तांव करता म्हणटा. वयल्या थोडे देवसारी म्हणटा तुमकां क्रिस्तांव करता. तुमकां धर्मांत धर्म काडून दुसरो धर्म दिता. अरे देवाक धर्मूच ना जाल्यार देव दितलो कितें? देव म्हणजे मोग, मोग दितात. मोगाक धर्म आसा? मोगाक धर्मूच ना.
मोगूच देव आनी देवूच मोग, आनी तो मोग आमकां दिला आनी आमी तो मोग म्हणून आमी मोग. आमकां जर मोग मेळना आमी तळमळटा, कितलेय पयसो आनी कितलेय हे संवसाराचे प्रॉपर्टी आसूं आमच्या जिवितांत, आमचे कडेन मोग ना आमी सुसायड करता, प्रॉपर्टी धुंत पडल्यो, गिरेस्त काय धुंत पडले. कित्याक तूं खालीपण आहा, तुका मोग ना, मोग जाय दिसता. आनी तूं पयशे दिवन मोग विकतो घेवंक जायना. तुजे पयशे आहा, लोक एकठांय येतलो, पूण मोगान न्हू, पयशे आसा म्हणून, पयशाच्या मोगान, तुज्या मोगान न्हय. तुला लागीं कोण लोक रावतलो, कोण तुजे कडेन कितें आहा पळय तेजे खातीर, तुज्या खातीर न्हय. आनी जे दिसा तुजे कडेन कितें आहा तें सोंपलें, तुजे लागीं कोण ना. ते दिसा कळ्ळें येता हे म्हाजे खातीर न्हू, म्हाजे कडेन आसले पळय पयशे तेज्या खातीर. हालेलुया. म्हणून संवसारान कोण कोणाचो न्हय. आमकां आहा तो एकलोच म्हणटा जेजू. वो ना आनी आख्खो संवसार आसा पासून कांय फायद्याचो ना. आमचे वखदार, आमचे प्रॉब्लमान कोणूच येवचो ना सपोर्ट दिवपाक. आसतलो तो म्हणटा एकूच जेजू. गोडेक मनीस दिसती पडटा आनी जेजू दिसती पडना. तरी आसतना जेजू दिसती पडना, पूण आमकां आसा. खाली आमचे ओत्मीक दोळे ओपन करूंक शिकपाक जाय. ओत्मीक दोळे उक्ते करून पळोवपाक शिकपाक जाय. विश्वासाचे दोळे उक्ते करून पळोवपाक शिकपाक जाय. खाली शिकपाक जाय. दिसना तेका कशें दिसता तो हें म्हज्यान करपाक जाय. दिसना तेका दिसता तो हें कशें जावपाक जाय. इतलें म्हाकाच शिकपाक जाय. दिसना तें दिसता कशें हांव कशें उलयतलें. कित्याक भावार्थ म्हणटा तें, विश्वास म्हणटा पळय तें दिसना ते वस्तूची खात्री दिता. सो देवाचो भावार्थ आमकां कितें करता, दिसना ते वस्तूची खात्री दिता. जशे आमचे दोळे दिसती पडटा ताची आमकां खात्री दिता पळय, तशेंच विश्वास आमकां तोय म्हूण कोणाचो विश्वास, जेजूचो विश्वास. सो ताणें केल्ले आनी ताणें सोंपयल्ले कामाची विश्वास, ताजो स्वताचो विश्वास, जे ताणें सगळें काम इनकम्प्लीट काम जे आसलें तेणें कंप्लीट केल्या, सगळें सोंपयल्या आनी आमच्या हातीन घातल्या परती. आनी पदवी आमच्या जिबे दिल्या आनी सांगता पदवी तुमकां दिल्या पळय, जिविताची पदवी उलयात, मरणाची न्हय. हें आमकां सांगूंक तो नवे करारान बायबलांत आमकां उलयत आसा, सांगीत आसा. हांव तुजो मोग करतां. आमी पासून एकामेकाक सांगतात जाल्यार कशें सांगतले, म्हणटले, सायन लँग्वेज उलयता, वो तोंड उक्तें करून म्हणटले उतरां हांव तुजो मोग करतां म्हणटा की ना. तसो जेजू आमी घोडे पळयना, पूण ताजे उतरां उर्वेन आमकां तो म्हणटा हांव तुजो मोग करतां. खाली तो तोंडां उलोवन दाखोवंक ना. आमचें फारीकपण, आमचे खातीर आमचो जागो घेवन ताणें आमकां सुटका दिवपा खातीर तो कश्टावलो. ताणें फारीकपण केलें. ताणें आमचें वायट वेल्यान ताजें बरेंपण आमकां दिल्या. ताज्या गायांनी आमकां बरी केल्यात. तो इतलो गरीब जालो की आमकां आनी गरीबसाण ती शिराप जी आसा ते शिरापांतल्यान भायर काडला आनी आपली ग्रेस काय आमकां दिल्या. तो देव जावन म्हणजे कसो महलान आसपाक जाय वय की ना. आमकां सगळ्यांची एक सपन, आमकां महल जाय, आमकां बंगले जाय. सपन आहा की ना हे सपना खातीर रात दीस कशें वावर करता आमी. आतां जेजुयेन कितलो वावर करूंक जाय, म्हाकाय बंगलो जाय, हांव देवाचो पूत. हे लोकां फुडल्यान म्हाका कितें, हे लोक हांवें रोचला, ताका कसलो अहंकार आसूंक जाय आसलो. आमकां कसलो अहंकार आसता. ताजो बंगलो आहा जाल्यार म्हाकाय ताजो भाशेन बंगलो जावपाक जाय. म्हाका आनी खोपींग रावंक जायना. जेजून बंगलो सोदलो, पॅलस सोदले, हे संवसाराचे राजा पॅलसांत रावता पळय तसो रावपाक सोदलो. हो आमकां आपूण कशें जिवीत जिवपाक जाय तें शिकयलें. ह्या संवसारांत रावन, ह्याच संवसारांत रावन जे आमी आयज करप्ट उलयतात, जे आमी आयज वायट उलयतात, जे आमचेच स्वताचेच विरुद्ध उलयता, आमी स्वताकूच दंड दिवपाक, स्वताकूच त्रास बी हाडपाचे आमी स्वताक हांव वायट उलयतां. आमी नकळो, हांव जें उलयतां तें म्हाजें वायट जाता म्हण आमी नकळो, खंयची उतरां उलोवपाचीच नकळो. म्हणून तो जेजून आमकां दाखोवन दिला देवसारची कसली उतरां आसता, म्हाजी कसली उतरां आसता. हांव येयला कितें मारूंक न्हू, जिवीत दिवपाक, सुबारपणान जिवीत दिवपाक. जिवीत म्हणजे पिडा आहा, तुयेंस आहा, त्रास आहा म्हाजे भितर,
आनी जेजू म्हणटा हांव जिवीत दिवपाक येयला. आनी हांगासरूच जिवीत, कुडीनूच जिवीत न्हू, सासणेक जिवीत, सदां काळ जिवपाचें जिवीत. हे देवळें तेणें आमकां केल्लें आसतना आयजूच त्रास भोगता आमी. आयजूच त्रासाचेर आमी जैत येवन घेवचे जाग्याचेर त्रासाचे बद्दल उलयत आहा, त्रासाचेच आमी चिंतीत आहा. आनी रोखडोच दोतोर कितें सांगला, रिपोर्ट उलयता पळय तें उलयता आमी. दोतोराच्या रिपोर्टाचेरूच आमचें मन धांवता, ताचेरूच आमचे दोळे फुडल्यान येता, वय की ना. दोतोर कितें सांगला पळय तेंच आमकां उलोवचें दिसता, तेंच आमी उलयतात आनी तशेंच आमी वागूंकूय तयार आसा. आनी ताजेर देवान जेजू म्हणटा ताजेर कब्जो कर. घडये तुका दिसता, खरें दिसता, नो प्रॉब्लम. पूण सोत कितें म्हणटा, तुका ऑलरेडी हें फारीकपण जें तूं करूंक तुका येयल्या पळय आनी फारीकपण तुवें करूं म्हणटा पळय, आतां जेजून जें फारीकपण केलां पळय तें आपणाय. प्रेज गॉड, हालेलुया. तुका जेजून ऑलरेडी जें फारीकपण करून दवरल्या पळय तें तूं आपणाय. आतां पळय, हेल्मेट घातलें की गाडी चलयल्या तुगे न्हय, चलयतात. ओके, जेन्ना बायक घेवन वयतात तांकां हेल्मेट घाल म्हूण सांगता. कित्याक? तकलेक मार लागून घालून वयता वा तालां पडटा म्हणून घालून वयता? सांग. आं, तालां पडटा म्हणून घालून वयता. तकलेक मार पडटा म्हणून घालूंक वचनात, तालांव चुकोवपाक म्हणून, वय की ना. आनी आतांची भुरगीं चड आयकता, बाबा हेल्मेट घाल रे, ए ना ना हांगाच वयता हांव चड हुशार. आयकता ना, बाबा घाल तालांव. तें आतां वाडल्या रे तेंचे तालांव, 100 ना 500,000 जाला. तरी ते कितें म्हणटा, हांव चल. ओके, आनी तो गेलो आनी वाटेर समज सांपडलो, तेका कितें करता, तालांव मेवता की ना, चालान मेवता की ना. आतां तेणें थंय फारीक केलें आनी कायदो असो आहा की एके दिसाक हेल्मेट घाली नासतना जो तुका तालांव पडला, फूल डे तुका आनीक दुसऱ्या जाग्यार आडयलो हेल्मेट नासतना, तुका आनी तालांव दिवंक जायना, असो कायदो आहा. जाणा न्हू. त्याच दिसा, दुसऱ्या दिसा तुका दिवंक जाता, पूण त्याच दिसा, हय त्याच दिसा तुजे ती रिसिप्ट आहा न्हू, ते रिसिप्ट दाखोवपाचें पळय. हांवें तालांव ऑलरेडी बोल्ला हेल्मेट घालूंक ना म्हणून, तो ह्या फुडें हांव फूल डे म्हाका तालांव आनीक ना, अशें आहा कायदो, रायट. सो एकदां तेणें भरलें, समज 500 रुपयाचें तें तालांव भरलें तेणें आनी रिसिप्ट आहा तेजे कडेन, आनी समज तालांव भरला आनी रिसिप्ट ना, आनी म्हणटलो ना आतांच म्हाका आडयला, आतांच तालांव, दाखय रिसिप्ट, दाखय रिसिप्ट, दाखय रिसिप्ट. म्हणटलें कितें करतलें? ना रे हांवें काडून भायर मारलें. भर तालांव आनीक, भर तालांव म्हणटा न्हू की ना. प्रेज गॉड. सो अशेंच समज 2 जाणां बायकीर गेला, ओके, आनी ताका तालांव पडला आनी बायक चलयता पळय ओनर, तेणें पयशे हाडूंक ना. आतां कितें करतलो? गाडी धरची पडली. आपूण गाडी धरना म्हणल्यार ना ना तुका पुलीस स्टेशनार व्हरचें पडटलें, तुका आनीक कितें करचें पडटलें, सांगतलें की ना. आं, तुका गाडी दिवचें ना, ते चाय घेतलो, चल पयशे घे, भर आनी व्हर म्हणटा की ना. आतां ताजे कडेन पयशे ना, चलयता तो गाडयेचो पात्रांव आहा पळय, गाडयेन चलयता पळय ताजो ओनर, ताचे पयशे ना, आनी ताजो फ्रेंड वाडला फाटल्यान, ताजे कडेन म्हणटा अरे म्हाजे कडेन आहा रे, हाडल्या रे म्हाजे कडेन आसा. ओके, आनी ताणें काडलें आनी त्या पुलीसमॅनाक दिलें आनी तेणेन रिसिप्ट बरोवन दिलें. आतां बरयतना रिसिप्ट ताजे नांवान बरोवचो ना, वो चुकला पळय चलयता पळय ताजे नांवान दितलो. पयशे कोणाचे जावं, नांव तुजें, हय की ना. तुजे नांवान रिसिप्ट बरयतलो. फारीक कोणें केला? तुज्या फ्रेंडा फाटल्यान. पूण तो चुकेन ना, तो बरो मनीस, कित्याक तो गाडी चलयना म्हणून तो बसला, ताका लागना ते. सो ताजे कडेन आसले पयशे म्हणून ताणें फारीक केले, पण रिसिप्ट चलयता पळय ताचे नांवान येता, हय की ना. आतां आपूण फारीक करूंक ना, पुलीस आतां म्हणटले ना ना तुका हांव बायक दिना, तुका आमी सोडिना म्हणटा. आं, म्हणटा आपूण तेणें फारीक करूंक ना, फ्रेंडान फारीक केला, ताका सोडटा ते.
की आजुनूय बायक धरता? फ्रेंडान फारीक केला, फाटल्यान बसा ताणें फारीक केला, आपूण फारीक करूंक ना. ताका आतां तालांव दिवन वच म्हणटा की हांगाच राव म्हणटा? वस म्हणटा. घडये आपणान तालांव भरूंक ना, फाटल्यान फ्रेंड बसला पळय ताणें तालांव भरला, पयशे ताचे, सुटलो कोण? रायट? सो तालांव ताणें भरला पूण हांव सुटलो. आतां ह्या फुडें म्हाका वाटेर कोणें आडयलो जाल्यार म्हाजे कडेन रिसिप्ट आहा जाल्यार म्हाका कितें आहा? आनीक तालांव दिवंक जायना. प्रेज गॉड. आनीक तालांव दिवंक जायना. हो कायदो, वय की ना? तशेंच समज एक फॅमिलीन क्रायम केला, ओके, चेड्यान क्रायम केला आनी बापूय म्हणटा बाबा तूं कांय तुवें केलां मरे, तूं गिराव, हांव कोर्टान वयता आनी सांगता हांवें केलां म्हणून. ओके, भुरग्याक सांगता बापूय. आनी गेलो बापूय आनी ताका कोर्टान सांगलें हांवें केलां तें वायट जें क्रायम. सो ताका शिक्षा कितें कितें आहा पळय ते प्रमाणे 4 वर्सां 5 वर्सांची सजा जाली. ओके, आतां तेणें सगळें केलें, सजा जालें, सोंपल्यान येयलें आनी मागीर कळोन येयलें जजाक, एडवोकेट सगळ्यांक की बापायन करूंक नासलें, पुतान केल्लें. आतां तांकां परतें कोर्टान आपयचें पडटलें? ते भुरग्यांक परतें तें पनिशमेंट ताका दिवचें पडटा? ना. कायदो म्हणटा तेजे जाग्यार कोणीय फारीक केलें वयर सुटलो, फ्री जालो. ह्या फुडें तेजें पनिशमेंट हेणेन क्रायम केला तरी आसतना जे बापायन पनिशमेंट घेतलेलें पळय तितून हेजेंय फारीकपण जाता. सो हेका आनीक थंय कितलेंच तांकां कळोन येयलें की हो क्रिमिनल, बापूय क्रिमिनल न्हू, ताजो पूत क्रिमिनल, तरी आसतना ताका ती सजा मेळना, तें पनिशमेंट मेळना, तो सुटलो. समजता न्हू? तशेंच जेजून जे आमकां दुयेंता खातीर, आमचे पिडा खातीर आमकां जे त्रास येयल्या पळय ते सगळें आदी फुडें जेजून फारीक केल्या. प्रॉब्लम कितें आहा? म्हाजे कडेन ना रिसिप्ट, म्हणून तो परतो परतो तालांव दिता आमकां, जे आमकां ऑलरेडी तालांव घेतलेलो आहा जेजून आपल्या कुडीर. तेणेन जर आपले ऑलरेडी तालांव फारीक केल्लें आहा आनी म्हाका त्या दिसा आनी तालांव फारीक कर, तेणेन केलां, पयसो तेजो, आमचे कडेन नासले, आमी गरीब, आमचे कडेन ना फारीक करपाक. ओके, आमचे कडेन कितें ना पळय ताणेन केलां आनी आमकां सुटका दिला ते दुयेंतांतल्यान, ते पिडेंतल्यान. आनी देव सर म्हणटा तुका फारीक कर, फावो तुका म्हणटा आमकां. हय, आनी आमकां खबर ना कितें आमकां सुटका दिल्या म्हणून, आमकां खबर ना कितें हेजें फारीकपण केल्या म्हणून. जर म्हाजें हें दुयेंताचें फारीकपण केलां, हांव आनी कित्याक फारीक करूं ताका? आतां झूज मारूंक जाय की ना? आतां म्हाज्यान झगडोंक जाय की ना? आं, घोडेक हांवें करूंक ना, ओके, पण म्हाज्या जाग्याचेर जेजून केला की ना? तुवें कर वो जेजून कर, तुजें फारीकपण जालां. तेंच दुयेंत तुका परतें तुका येवंक जायना, अधिकार ना. तेंच दुयेंताचें फारीकपण जाल्लें आसा. सो फारीक केल्लें आहा जाल्यार म्हाजे कडेन रिसिप्ट ना जाल्यार परतें म्हाका तें फारीक करूंक रावला हांव आनी रडता. असलें दुयेंत, असलें पिडा, अशें दोतोर सांगता, अशें तांकां कळटा, असलें तेंच्यांनी म्हाका आनी उपाय ना म्हटलां आनी हें जालां आनी तें जालां म्हणटा. सो म्हाका जो रिसिप्ट गावले आयज की जेजून म्हटलां आपल्या रिसिप्टान म्हाज्या गायांनी तुमी बरी जाल्या. कित्याक सांगल्या? कित्याक ताणें फारीक केल्या म्हणून. रिसिप्ट ना जाल्यार तुका परतो आनी एकदां तालांव दितलोच तो, जो पुलिसान हाडयला तुका, वय की ना? तो म्हाका तो रिसिप्ट खूंय आरे रिसिप्ट दाखय. प्रेज गॉड, हालेलुया. सो हांव जो रिसिप्ट दाखोवंक नको, म्हाका परतो तालांव पडटलोच न्हू. सो म्हाका जाता ते बेगीन म्हाजे कडेन रिसिप्ट आसपाक जाय आनी म्हाका रिसिप्ट आसा म्हणून हांव अधिकार चलोवं कोणाचेर? दुयेंताचेर, पिडेचेर. आनी अधिकार चलोवन कितें म्हणटलो पळय, फारीक केल्लें आहा. त्या दुयेंसाच्या ओतम्याक तुका सांगता पळय फारीक केल्लें आहा आनी तूं परत कसो येवंक शकता म्हाजे भितर? हेजें फारीकपण दोनदां जावंक जायना. एकदां फारीक केलें म्हणजे दुसरेदां जावंक जायना. दोनदां तालांव पडना एके दिसाक. एकेच क्रायमाक 2 दीस, एके दिसाक 2-3 फावटी तालांव पडना. एकदां तालांव घेतलें, म्हाजे कडेन जर रिसिप्ट आसा, दुसरे फावटी म्हाका तालांव दिवंक जायना तेंच्यांनी त्या दिसा.
जसो हेल्मेटाचें आमकां तालां पडटा पळय एग्जाम्पल. प्रेज गॉड. हांव आतां तालांव कित्याक घेतला, हांव नोको दाखोवंक कितें रेसिप्ट कितें जेजून कितें केलां पळय म्हाजे पासत. जेजून फारीक केल्या पळय, फारीक ताणें केला, रेसिप्ट म्हाजे कडेन दिला. म्हाज्या नांवाची रेसिप्ट थंय बरयल्ली आहा. फारीक जेजून केला, आपलें नांव बरोवंक ना, आमच्या नांवान आमकां रेसिप्ट दिल्ली आहा, म्हाज्या गायांनी तुमी बरी जाल्यात म्हणून. ही आमी स्वत मानपाक आमकां जायना. कित्याक देव सर म्हणटा खंयचे रिसिप्ट, बेश्टच आमकां बेकणायता, बेश्टायता. खंयचे रिसिप्ट कितें? पूण जसो तूं स्ट्रॉंगली रावता पळय रेसिप्ट, कितलोय पुलीस तो तुका म्हणून ना तुजे रिसिप्ट चलना आयज, ना हें चलना. जर तुका सारको कायदो खबर आसा, कोणाक फटयता? जाणा म्हणे तालांव दिला त्या रिसिप्टीचेर बरयल्लें म्हाजें नांव बीन आनी सकयल बरयल्लें कायदो. त्या दिसा डबल फावटी एकेच क्रायमाक 2 फावटी तालांव दिवंक जायना म्हणून. सो जेन्ना जेजून केल्या हें दुयेंताचें फारीकपण, आनी एकदां कशें आमकां करपाची गरज ना. आतां आमकां अधिकार घेवपाक जाय, धांवणोवपाक ताका, सांगपाक ताका तूं इल्लिगली ह्या प्रॉपर्टीन येयलाय, ह्या प्रॉपर्टीन तुका येवपाक अधिकार ना. घोडेक हांव चूक जाला जायत, पण म्हाजें चुकीचें फारीकपण ऑलरेडी केलां. घोडेक हांवें उतरां उलयल्या जायत चुकीची, म्हाका खबर नासली ती उतरां म्हाकाच, आनी तेजें म्हाका आयज फारीकपण म्हाका तूं दिलाय पळय, हेजें फारीकपण आदी फुडें जेजून केलां. आनी फारीकपण केल्या तें परतो आनी एकदां फारीकपण हांव कित्याक करूं? आतां जिद्दे रावंक जाय की ना? आतां दुयेंताक आमकां सांगूंक जाय की ना? दुयेंत म्हणजे देंवसार, त्या देंवसाराक सांगूंक जाय की ना? जावं तो कॅन्सराचो जावं कसलोय दुयेंसाचें नांव, तूं कोण दे? म्हाका कसो तूं आनी एकदां तालांव दिवंक सोदताय? जेजून म्हाजें तालांव फारीक केलां आसतना हेंच हांव परतो हांव कित्याक दिवं? हें आमचें आतां झूज मांडपाक जाय. हें आमकां दाखोवपाक जाय रिसिप्ट बायबलांतले काडून. 1 Peter 2:24 म्हणटा, तुका खबर आहा कितें म्हणटा ह्यो कायदो? 420 कितें कायदो म्हणून आहा न्हू, 320, 350 असो कायदो प्रमाणे आमकां एडवोकेट म्हणटात न्हू, हे कायद्या प्रमाणे तुका अमके 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 शिक्षा आसा. पुलिसूय म्हणटा अमके कायद्या प्रमाणे 1942 एक्टा प्रमाणे तुका हेल्मेट हें तें म्हणून तेंय आमकां कायदो शिकयता, हय की ना? आतां आमी देंवसाराक कायदो शिकोवपाक जाय, दुयेंताक कायदो शिकोवपाक जाय. कितें म्हणून? 1 Peter 2:24 म्हणटा. आनी जेजून म्हाका रिसिप्ट दिला की हांवें फारीक केला म्हणून. तेणें फारीक केलें, हांव आनी एकदां कित्याक फारीक करूं त्याच क्रायमाक? प्रेज गॉड. हालेलुया. सो हो म्हाजो हक्क जाता, रायट जाता, तो इल्लिगल आतां म्हाका कित्याक जेजून फारीक केला. जर म्हाजे कडेन पयशे नासले, फ्रेंडा कडेन पयशे आहा ताणें दिल्या आनी म्हाका म्हाज्या नांवान रिसिप्ट मेळ्ळें की ना, आनी म्हाका फ्री केला की ना? सो हांव कितलो स्ट्रॉंग जावपाक जाय दर वेळाक उलोवपाक, त्या प्रॉब्लमाचे दुखेचे बद्दल उलोवपाचें न्हू, ते दुखेक सांगपाक. तूं देंवसारा तुजें दूख घेवन तूं हो सांगा की म्हाज्या कुडींतल्यान तुजो इल्लिगल बसलाय, आतां कळोन येयला की म्हाका म्हाजें फारीकपण जाल्लें आसा. हे दुयेंताचें जें म्हाका हांवें दुयेंता खातीर आयज भोगचें पडलां, हें दुयेंताचें फारीकपण जाल्लें आसा. आनी हें रिसिप्ट 1 Peter 2:24 म्हणटा, हें रिसिप्ट म्हाका दिल्या, हेजे प्रमाणे एक्टा प्रमाणे म्हाजें फारीकपण जालां, ह्या कायद्या प्रमाणे म्हाजें फारीकपण जालां. जेजून म्हटलां पातकाचें फारीकपण आपूण घेतलां, तुमकां आतां नितिवंतपण केलां आनी म्हाज्या गायांनी तुमकां बरी केल्या. हालेलुया. आतां बसोया, रडोया, म्हाका दुखता म्हणून. आतां आमी आजून दोतोर कितें सांगता आनी ताजो रिपोर्ट सांगता तें उलया. ताणेंनी एक रिपोर्ट दिला, दोतोर रिपोर्ट दिला की ना? दिवं ना? दिला. आतां खंयचो रिपोर्ट घेवया? ताणें एक रिसिप्ट दिला, जेजून एक रिसिप्ट दिला. खंयचे रिसिप्ट घेवया, बिलीव करया? चॅलेंज आहा की ना? हे रिसिप्ट मेळ्ळा दोतोरान, जेजूनी रिसिप्ट दिल्या. कोणाचे रिसिप्ट बिलीव करया? जेजूचे रिसिप्ट बिलीव करया. जाल्यार जेजू कितें म्हणटा तें उलोवंक जाय की ना? ह्या कायद्या प्रमाणे म्हाका सुटका. घोडेक दोतोराक दिसला जायत ताज्या दोळ्यांनी ते फॅक्ट्स म्हणजे कितें? हे टेम्पररी.
पण ताजे वयर म्हाका जैतिवंत केला, ताजे वयर म्हाका रात चलोवपाक देवान आपलो सारको रचला, देवान आमकां पदवी दिला, देवान आपले उतर दिला, देवान आपलो मोग दिला. ह्या पदवीन ह्या मोगान हांवें ताचे जैतिवंत व्हरपाक जाय, म्हाका अधिकार दिला. कित्याक हांव देवा सारको रचणार. सो जेजून म्हाका जे म्हाका दंड मेळपाक जाय आसले जेजून घेतले ते ऑलरेडी. जे दुयेंता उर्बेन म्हाका जी दंड मेळता पळय ते म्हाका आनी लागना. तेजी म्हाका फारीकपण करपाची गरज ना. जे आज ऑलरेडी फारीकपण जाल्लें आसा. कितले फावटी फारीक करता परते हां. प्रेज गॉड. लायटीचें बील येता न्हू, म्हयन्याक एकदां येता, केन्ना 2-2 म्हयन्यांनी येता. ओके, तुवें एकदां फारीक केलें आनी येयलो, परते कॉल येता तुवें बील फारीक करूंक ना म्हणून, परतो वचून तूं फारीक करतलो. आं, रिसिप्ट दाखयतलो फारीक केला तो. कितलेय फोन येवनी तुजे कडेन रिसिप्ट आहा. हें कितें चल्लां तुमचें? आमकां नाडटा रे म्हणचे आमी डिपार्टमेंटान वचोन. आं, लायटीचें बील येयल्या आनी आमी फारीक केलां आनी ताजे स्टॅप मारून तुका दिल्ल्या रिसिप्ट, आनी तुका परतो आनी फोन मार तुमचें फारीक कट करून घेतलेलें तुमचें लायन. आं, फारीक करून परते येवन सांगता जाल्यार तूं कितें म्हणटलो? रिसिप्ट सांबाळून दवरता की ना? आनी हे रिसिप्ट वचोन डिपार्टमेंटा फुडल्यान टेबलार उडयता की ना? वय की ना? हांगासर आमी कडक सारके, आमी आयकून घेयना. कित्याक हांगा वो नाडटा तें म्हाका दिसती पडटा, हांगा तो म्हाका फुटींग मारता तें दिसती पडटा. हांवें फारीक केल्या आनी गोंयकी आसा कितें? रिसिप्ट. गोंयकी रिसिप्ट आहा, विटनस रिसिप्ट दाखयता की हेंचे स्टॅम्प आहा ताजेर कितें हेणें फारीक केलें आहा म्हणून. तोरी आसतना ते फोन मारता तुका, तूं जर फारीक करिनाय जाल्यार तुजें लायन कट जाता. आनी हांगासर ताका लायन कट करून दिता कितें तुजें रिसिप्ट आसतना तूं सगळें झगडपाक रेडी आहाय. डिपार्टमेंटा कडेन इवन कोर्ट पासून येयलो पासून हे रिसिप्ट पळयना फुडें कोर्ट पासून धूम जातलें. वय की ना? रिसिप्ट पळोवन कोर्टान चलता तेंचें शाणपणां. हें कितेंय करता मागीर कोर्टान ह्या पुलिसेन पासून दाखयल्या पासून पुलीस कोणाच्या फेवरान येतलो? तुज्या फेवरान येतलो, तेज्या फेवरान येतलो. रिसिप्ट आहा तेजे फेवरान फारीक केल्ले आहा तें न्हू. रिसिप्ट ना जाल्यार लफडे न्हू, लफडे. सो जेजून बायबल जर बरोवंक ना जाल्यार लफडे न्हू. सो बायबल बरोवन बरें केल्या, रिसिप्ट दिवन बरें केला. आतां हे रिसिप्ट घेवन आमकां सांगपाक बरें पडलें, झगडपाक ओत्मीक वाठारांनी जे आमकां दुयेंत पिडे हे हाडटा आनी आमच्या कुडीन हाडून बसयता आनी घालता आमचे भितर, ताका सांगपाक ही कोणाचें? हे संवसाराचें. हांव संवसाराचें न्हू, देवाचें. ह्या संवसारान म्हाका येयल धाडला, जैतिवंत म्हाका करून धाडला आनी म्हाका देवा सारको रचून धाडला आनी हांव ह्या सगळ्या पिडेचेर कब्जो घेवपाक म्हाका अधिकार आसा. हालेलुया, हालेलुया. सो आमचे आतां आमी ते डिपार्टमेंटाक कशें आमी ते आयकोन घेयना. तेजे रिसिप्ट आसतना म्हाका तूं फोन मारताय, तुका हांव कोर्टान व्हरतलो म्हणना, तुका हांव पुलीस स्टेशनार व्हरतलो म्हणजे ना. कित्याक तुजे कडेन रायट्स आसा, तुजे कडेन आहा रिसिप्ट. म्हणून कितले फावटी फोन आहा तितले फावटी वचोन डिपार्टमेंटान वय आं बील घे पयशे. आनीक फोन येता, वय आनीक दी करता आमी. भरते पत्ते आनी पत्ते पयशे भरता जाल्यार पिशेपण म्हणटा ताका. तुवें एकदां फारीक केलाय आनी फोन येयला दुसरे दिसा म्हणून आनीक तूं धांवन वयताय, आनीक ते फोन केला म्हणून आनीक दुसरे दिसा फोन येयला म्हणून आनीक तूं धांवन फारीक करताय. करना न्हू. हे एग्जाम्पल जर आमच्या जिवितांत पळयता जाल्यार आमकां जे आतां दिसती पडटा म्हणून हांव सारको स्ट्रॉंग रावता आनी ते फारीक करूंक वचना. कित्याक तुका कायदो खबर आहा, तुजे कडेन रिसिप्टूय आसा. कितें 1 म्हयन्यान जे बील येयल्लें 1 फावटीच भरपाचें, 10 फावटी न्हू. तें बील एकदां फारीक जालें हांव मेकळो जालो, म्हाजी लायन आनी कोणाक कट करपाक कोणाक रायट ना. आसा फारीक केला म्हणून आसा कट करपाचें. देवा सारको कट करून घेतलो हांवें आनी हांव हय दुयेंत जाला, पिड्या जाल्या, आमी उगी रावता. कित्याक म्हणून खबर ना की म्हाजे कडेन रिसिप्ट नासले म्हणून खबर नासलें. आतां म्हाजे कडेन रिसिप्ट येयल्या जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? दिसना तो डिपार्टमेंटा कडेन उलोवपाक जाय. देवा सारा कडेन तूं म्हाका दिसना हें, पूण म्हाका देवाच्या उतरान तुका दिसती पडटाय.
आनी देवाच्या उतरान फारीक केल्लें आहा पळय, तुका दिसती पडना तरी आसतना हांव देवाचें उतर अधिकार घेवन तुका सांगता आनी फॉर्मट मारता, चल तुजें दुयेंस घेवन म्हाजे कुडींतल्यान, चल तुजें दुयेंसा वांगडा सकट भायर पड, पळ मारता की ना पळय रिसिप्ट आसा. सो ह्या डिपार्टमेंटा कडेन आमी झूज मांडपाक जाय. कोण मांडटलो? कोण मांडटलो? तूं मांडूंक जाय की ना? आपूण मांडूंक जाय की ना? सो ह्या घरांतल्यान आतां समज फारीक केल्लें आहा लायट बील, ह्या घरांतले मनीस वयतले, दुसऱ्या घरांतले लोक वयतलो, तुकाच वयचो पडटलो, वय की ना? आं दुसरो सांगतलो येवन, अरे तूं परत परत कित्याक फारीक करता रे, तुजें फारीक केलां मरे तुवें, तो तुजे बद्दल झगडतना वचोन तूं स्वता म्हणटा अरे वय माय आयकलां, एकदां फारीक केला म्हणून दुसऱ्यांदा फारीक करपाची गरज ना. प्रेज गॉड. सो पातकाचे स्वयंबा खातीर जे आमकां दुयेंस पिडा येताले, आतां पातकाचो स्वयंबाकूच काबार केला जेजून. आपल्या कुडीन ते पातकाचो स्वयंबाचो नाश केला, खिळायला ताका ऑलरेडी. सो ताचे पातकाच्या स्वयंबान जे आमकां जे दुयेंस पिडा येताले ते आमकां आतां चल आतां आमकां येवंक जायना. आतां आमकां पवित्र प्रमाणीकपणाचो स्वयंब आसा आमचे कडेन, आनी हे जेजून आपल्या रिसिप्टान आमकां दिल्लें आसा. प्रमाणीकपणाची रिसिप्ट, नितीवंतपणाचे रिसिप्ट. हे हांवें उलोवचो ना जाल्यार कोण उलयतलो? आं हे म्हाज्यान उलोवंक जाय न्हू? ही म्हाजी जीव. जेन्ना म्हाका भूक लागता म्हाका जेन्ना हांव म्हणना दुसऱ्यांक जेवनी म्हाजें पोट भरतलें अशें म्हणिना न्हू. म्हाका भूक लागलें हांव वयता, हांव जेयता. जेन्ना जेन्ना म्हाका भूक लागता हांव जेयता. तशेंच जे म्हाका भितर म्हाजे भितर कोण सोल्ला देंवसार, म्हाका म्हाजे कडेन रिसिप्ट नासले, म्हाका खबर नासले असो अमकें अमकें सेशना प्रमाणे हांव मुक्त आसा. म्हाजे भितर आनी कोण येवंक जायना. असली सेशना प्रमाणे सेक्शना प्रमाणे म्हाका फ्रिडम आहा. आनी म्हाका फ्रिडम, म्हाका आजाद केल्लो, म्हाका फ्रिडम दिल्लें आसतना हांव आजून गुलामपणान कित्याक रावं तेच दुयेंसाच्या? हालेलुया, हालेलुया. सो आतां वेळ हांसपाचो आनी एन्जॉय करपाचो. कित्याक ते दुयेंसाचें आमचेर कांय असर पडोंक फावना. आमकां खबर नासलें म्हणून तो आनी एकदां परत परत यो म्हणटा फारीक कर, परत म्हणटा फारीक कर, फारीक कर, आनी एकदां फारीक कर. अरे एकदां फारीक केला ते जेजून पुरो न्हू. सो आतां आमचें काम न्हू रिसिप्ट दाखोवपाक, परते तो सांगतना फारीक केलाय रे, फारीक कर. तूं म्हणजे फारीक करूंक ना, फारीक केला आसा तुजो, फारीक करूंक ना म्हणजे कर यो फारीक म्हणटलो. यो आनी फारीक कर. आनी आमी वय वय सायबा फारीक करून करून कितले करतली? आमचे कडेन ना अशी फारीक करपाकूच. पाप दंड मरण म्हणटा खंयचेय दुसरे बूक, पूण नवो करा जेजूचे हांगाच पाप दंड क्षमा, मरण न्हय. प्रेज गॉड. पाप दंड ना आतां कृपा, क्षमा, कृपा, काकूत, हे सगळें आमकां देण्यांनी भरला. देवान इतलो काकूत केला की आमकां तें कृपेन भरला. आमकां इतले कृपेन भरला की आमकां आतां रेसिप्टी दाखोवन आमी सुटका मेळूं येता. आनी ते रेसिप्ट उलोवन तूं डिपार्टमेंटान मोनाक उबो रावतलो ना, रेसिप्ट दाखयतलो नाल्यार तूं उलयतलो. असले सेक्शना प्रमाणे म्हाका एकदां फारीक केल्लें बील दुसरेदा फारीक करूंक नाका, हांवें करूंक जायना. अमकें सेक्शना प्रमाणे तूं म्हाका नको म्हणून समजतालोय, हांव बरो शाणो आहा, तूं समज जाणटे जाला म्हणून हांव नको, हांव सगळें जाणा. सो तो डिपार्टमेंट हालतलो. वय 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 आनी कॉल करचें ना रे सायबा, तुजें फारीक केलो आनी हें केलें, हांव हांगासर कॅन्सील करता तुजें. कित्याक जालें? कित्याक तुवें वचोन ताका रिसिप्ट दाखयलें आनी सांगलें की एकदां म्हाजें बील फारीक जाला आनी एकदां म्हाका फारीक करपाची गरज ना. ह्या म्हयन्याचें दुसऱ्या म्हयन्याचें बील येता पळय तेन्ना म्हाका फारीक करूंक जाता. प्रेज गॉड. सो ह्या वेळार जेजून आमकां कृपेन आमकां जिवपाक सांगला, कृपेन आमकां हात घाल सांगला, कृपेन आमकां आपणा करून जेजूची कृपा आमकां आपणाय म्हटला. आनी आमी ह्या कृपेन आमचो भावार्थ मिक्स करून आमी जैत येवन जिवोवपाक आमकां सांगलेलें आहा. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. सो जें आमकां ऑलरेडी फारीक केल्या आनी आमी जर परते ताका आमी फारीक करपाक आमी उबी रावल्या लायनीक,
कोणाची चुकी ह्यो देवान सांगला पळय तुजे कडेन नासलें तुजे पासत कितें फारीकपण करपाक पापाचें दंड मरण असलेंच नो डावट पण मरण कॅन्सील केलें की जेजून तेज्या जाग्यार मेलो त्या पाप दंडाचो मरण आसलो पळय तें मरण जेजून घेतलें तें सो म्हाका तें मरण ना म्हाजे भितर दुयेंसाक आनी अधिकार ना जेजून तें दुयेंत घेवन जें मरण घेतलां तें म्हाजें घेतलां तेणें आपलें न्हू ताणें कसलेंच कांय वायट करूंक ना ताणें ह्या संवसारान पवित्र रावून शिकोवन दिलें आमकां दाखोवन दिलें ह्या संवसारान पवित्र कशें रावूं येता ह्या संवसारान ह्याच आमी आजून जायते आमी चुकी करता पळय तें सगळें सोडून देवाचें उतर घेयना फुडें जेजूक आपणायना फुडें ताज्या सांगातान आमी जियेतात आनी ताज्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान आतां आमी पवित्र जिवीत जियेता प्रेज गॉड सो आमकां तो पदवी दिला पवित्र आत्मो दिला देवान आपलो आत्मो दिला देवान की आमी आतां करप्ट आत्मो ना आमचे कडेन पूण देवाचो आत्मो आहा हालेलुया थँक यू जीसस 1 Peter 1:23 वाच ब्रदर प्रेज गॉड हे रिसिप्ट वाचूया ओके रिसिप्ट वाचल्यारूच कळटा कितें केलां जेजून तें होय की ना रिसिप्ट नासतना तूं गेलो आनी डिपार्टमेंटा कडेन झगडटाय कितें करतलो डिपार्टमेंट तुजें सगळें म्हणटलो तुका शाणपणां सांगतलो धाडटलो परतो पण तुजे कडेन रिसिप्ट आहा जाल्यार तेजी शाणपणां बंद जातली एक तो रिसिप्ट दाखयतलो नाजाल्यार सांगतलो पळय अमके दिसा अमके तारीखेर अमके पयशे भरलेले आसा तूं वाचून तो सांगतलोय आनी तूं सांगीत जाल्यार आनी दाखयत जाल्यार जालें तुजें काम जालें की ना तो डिपार्टमेंट तुका फोर्स करूंक शकता ना आतां तोच देंवसाराचो डिपार्टमेंट आतां तुका फोर्स करूंक सोदता जावंक जाता तेका फोर्स करूंक जावंक जाता ना इतके दीस हांव नको आसलो रिसिप्ट घेवन 1 Peter 1:23 इंग्लिश वाच कोंकणी पेद्रू पेद्रूची चीट पीटर म्हणजे पेद्रू थँक यू जीजस हालेलुया कित्याक रिसिप्ट वाचता कित्याक रिसिप्ट ना जाल्यार मागीर कितें नको आमी कितें उलोवपाक आमी चूक उलयतले आनी देवसर म्हणटलो हय परतो तुका भितर आमचे भितर रावपाक आनी तेका चान्स पडटलो आनी उतरा प्रमाणे रिसिप्टा प्रमाणे तूं घेयत दोतोर सांगता एक बरें आहा पूण ताजे वयर हें आहा प्रेज गॉड हालेलुया सो ताचे वयर आमकां देवान आमकां ऑलरेडी दिल्या रिसिप्ट हें नॅचरल आमच्या दोळ्याक दिसता पळय तें रिसिप्ट बरें आहा पूण आतां भावार्थाच्या दोळ्यान पळोवपाक ताजे कडेन उंच रिसिप्ट आमकां ऑलरेडी दिल्लें आहा आनी हें दिसता तें हें तुका सोत म्हणटा पळय तें 1 Peter 1:23 ना प्रेज गॉड तुझे बायबल ना सच आनी बायबल ना तुझे बायबल ना 1 Peter 1:24 कारण पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा आख्खे मनशाकूळ म्हळ्यार तोंड आनी ताची सोबिताय शांतीच्या फुलां इतली तोंड सुकता फुलां बावता ना ना तें न्हू ब्रदर दॅट इज पेद्रू न्हू 1 Peter 1:24 1 Peter सारकें एक पेद्रूची पयली चीट 1:23 हांवेसर 1 23 or 24 23 23
कित्याक ताणें देवान नवो जल्म दिला. कित्याक सांगा न्ही कित्याक तुमकां देवान नवो जल्म दिला. कित्याक तुका देवान नवो जल्म दिला. जल्म दिला. कित्याक तुका देवान जल्म दिला. तोच तुमचो बाप. तोच आमचो बाप. आमचो बाप. तो विश्वासी न्हय पूण तो तो विनाशी न्हय पूण विनाशी न्हय. अविनाशी. अविनाशी. ताणें तुमकां आपल्या शब्दा वरवीं जिवीत दिला. ताणेन आमकां आपल्या शब्दा वरवीं आमकां जिवीत दिला. तो विनाशी न्हय अविनाशी. नवी जल्माक न्हय जल्म दिना आमकां. न्हय रचणार केलें आमकां. सो आमकां अविनाशीचे बियोन आमी जल्माक येवना. विनाशीचे जल्माक येवना. अविनाशीचे बियेक जल्माक येयल्या. अविनाशी. सो देवसाराक आमकां विनाश करपाक जायना. हे जेजू सांगता. आमी देवा कडल्यान जल्माक आयले. आतां देवा बापा कडल्यान आमी जल्माक आयला. सो ताणें आमकां आपल्या जिवीत आमकां दिला आनी आमकां नवी रचणार केला. सो विनाशी बी ना आमचे कडेन जाल्यार आमी अविनाशी भाशेन आमकां तें जिवपाक जाय की ना. सो दुयेंस जे विनाश करूंक येता ताका अधिकार आमचे भितर. हांवें सांगूं येता रिसिप्ट घेवन म्हाका सुटका मेवल्या. म्हाका अविनाशीच्या बियांच्यान जल्माक आयला हांव. म्हाका आनी विनाश करपाक कसली बियो ना. देवान म्हाका विनाशींतल्यान काडून अविनाशींत जल्म दिला म्हाका. सो असली बी जर म्हाका रोयला आनी ह्या जल्माक हांव येयला जाल्यार दुयेंस म्हाका ह्या फुडें आडावंक जायना. त्रास दिवंक जायना. पिडा दिवंक जायना. हांवें ताका पिडा दिवपाक जाय. हांवें ताका त्रास करपाक जाय. ही पदवी म्हाका दिल्या. कित्याक म्हाका जिवीत आसा मरण ना. हालेलुया. हालेलुया. रिसीट म्हणटा की ना. जेजू म्हणटा की ना. हे स्वत मानया आमी. हे स्वत मानया की ना. की म्हाका आजुनूय दुखता म्हणून हांव स्वत मानया दुखता तें. म्हाका आजुनूय कितें जाता तें स्वत मानया. ओ जेजून कितें म्हणटा पळय तें स्वत मानया. प्रेज गॉड. बायबल म्हणटा मार्क 11:24 आनी उरला बिरो. हो शब्द जिवो आनी सदां जिवो उरतलो. कितें कितें आनी तें सांग. हो शब्द सदां जिवो आनी सदां जिवो उरतलो. ह्यो शब्द सदांच आनी सदां उरतलो. आनी हो शब्द जिवो आनी सदां जिवो उरतलो. हो शब्द कितें आहा जीव आसा. आमी शब्द आयकता तो कितें ताका जीव आसा. ताका जिवो शब्द तो. आनी हो सदांच जिवो उरतलो. दुयेंस मारतलो. ओके. हो शब्द आमकां जिवो आसा आनी जिवो उरतलो. आमी तितून सहभागी जावया. आमी तितून आमी स्वत मानून आमी आमचेय बिलीफ घालया भितर. आमी स्वत मानया की ना. आमची ड्युटी कितें आतां स्वत मानपाक. जे रिसिप्ट म्हाका दिला पळय तें. हो हें उतर जिवो. दुयेंत कितें करता म्हाका जिवो म्हणटा तुका मारता म्हणटा. दुयेंत कितें म्हणटा तूं सोंपलें म्हणटा. तुका आनी चान्स ना. भितर 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 पावल्या म्हणटात दोतोर. आपल्या हाती भायर गेल्या म्हणटात. आनी कांय उपाय ना. एका बरे भाशेन तुमी सांबाळा. आतां थोडे दीस उरल्या. जितले दीस आहा तितले आमी तिका सांबाळटा. अमके पयशे दी. अमके जाग्यार व्हर. जेजू कितें म्हणटा म्हाजें उतर जिवे आनी सदां जिवे उरतले. हें उतर हांव आयकता. हें उतर हांव भितर घेता. आनी हें उतराक जीव आसा. हें उतर सदांच जिवे उरतले जाल्यार हांवूय तांच्या वांगडा सदांच जिवे उरपाक जाय की ना. आनी हें उतर कितें विनाशी न्हय अविनाशी बी. हे उतरा म्हणजे उतर म्हणजे बी. हे बियेन आमी जल्माक आयला. सो हे उतराचे अविनाशीचे उतराक जर आमी जल्माक आयला आतां आमकां विनाश करपाक कोणा कडेन जावन ताकत ना. दुयेंत आमकां विनाश करपाक ताकत ना. ताका बळ ना. म्हाजे कडेन आसा आतां ताका विनाश करपाक. ताका जाग्यार दाखोवपाक. ताका धांवडान घालपाक. कित्याक हांव देवाचो रुपाचो.
ते हांवें ताका पांयां पोंदाक धरपाक जाय, हांव तेज्या पांयां पोंदाक न्हू. इतले दीस आमी तेज्या पांयां पोंदाक आसली न्हू, आसली की ना? आतां पांयां पोंदाक घालया, ताका काळजान धरया, तकलेन धरया, तकलेन भायर काडया ताका की ना? प्रेज गॉड. तेजो जागो तकलेन ओ भायर. आतां कोण काडटलो? हांव न्हू. म्हाजे भितर हांव म्हणलें हे अविनाशी बी जर घेतला आनी हें हाका कळोन येयला हे रिसिप्टा वरवीं की म्हाका अविनाशी बियान जल्माक हाडला म्हाका देवान, आनी हें उतर म्हणटा जिवे, हे उतरां म्हणटा हे जे उतर आहा पळय आयकता पळय सदांच जियेतले. आतां आमी सदांच जिवपाक केला देवान, जाल्यार ते दुयेंत आमकां विनाश करपाक ताकद कशी आसा? आसा? हालेलुया. आनी जे आमी कॅन्सराक म्हणया कॅन्सर व्हडलो कितें? अविनाशी बी व्हडली. अविनाशीचे बियेन हांव जल्माक आयला आनी म्हाका असलो जल्म मेवला जो अविनाशी बी म्हाजे भितर, आनी तो सदांच जियेता आनी तो जियेतलो, सदांच जियेतलो, तो जिवो आनी जियेतलो. सो दुयेंस आमकां आनी आड येवंक जाता आमचें. दुयेंस आनी आमकां पिडा आमकां दिवंक शकता की आमी आतां पिडा ताका दिवपाक जाय. कोणाक भिरांत जाता? म्हाका भिरांत ताका भिरांत. हालेलुया, हालेलुया. आतां पिडेक तो दुयेंस पिडेक ताका भिरांत. अरे येयलो म्हाजो वेळ येयलो धांवपाक, इतले दीस बरो बसलोलो हांव काय बरो भितर रिगून मुळा भितर 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 दोतोराक सांगूंक लायतलो हांव भितर भितर बसला. पण आतां कितें? भितर भितर कांय ना, म्हाजे भायर. आनी भायर कसो? हांव सांगता जाल्यारूच आं. तो तरी म्हणटलो पळय तुका दुखता न्हू, कितें करता? तूं बरें जाला ना? आतां म्हाजी ड्युटी कितें आयकोपाक? तूं सांगता तुका आजुनूय दुखता, कांय बरें पडना. पूण देवाचें उतर हांव फेल उडयतलो. अविनाशी बियान जल्माक म्हाका जल्म दिला जाल्यार ही अविनाशी बियांचे जी जिवो आसा आनी सदांच जियेतलो, हितून हांव जर म्हाका जल्माक हाडला देवान, जल्म दिला म्हाका, हे जल्माक हांव आपणायतलो जाल्यार म्हाका सांगचें पडलें की ना म्हाका देवान आपलो जीव म्हाजे भितर घातला. सो जो जियेता हांवूय जियेतले. म्हाजे भितर आहा तो अविनाशी बी. अविनाशी बियान हांव जल्माक आयला आतां. सो विनाशी बीज म्हाका कांयच करूं शकना. तूं देंवसारा विनाशी बीज चल वच सांगा चल आनी केन्नाच परत्यान दाखोवचो ना तोंड म्हाजें. तुजें तोंड म्हाका परतो आनी दाखोवचो ना म्हणून कोणें सांगूं जाय? आमी मनशाक सांगता न्हू, कोण येयलो मनीस जाल्यार तुज्या मरे चड जाला, तूं म्हाका खूब त्रास, तुवें वळखोंक ना म्हाका, ह्या फुडें तूं तोंड दाखयस पळय तुजें कितें करतलें. अशें मनशाक म्हणटा आमी ट्रेन जाल्या की ना मनशाक म्हणून. आमी अधिकार कोणाचेर घेता? कंट्रोल कोणाक सोदता? मनशांक. आतां कंट्रोल कर मनशाक न्हय, तें विनाशी बीक. प्रेज गॉड. उतरां चेंज कर. हें रिसिप्ट आहा तें उलय आनी ताजें रिसिप्टाक कॅन्सल कर. हालेलुया. तें हांवें करूंक जाय, वय की ना? प्रेज गॉड. हें रिसिप्ट देव सांगता तें रिसिप्ट सारकें न्हय आनी सारकें आहा. म्हाका जर पटला आनी हांव जर तें अधिकार घेयना, म्हाजीच चूक न्हू. हें म्हाज्या एक सायडीक म्हाका दुखता म्हणटा, एक सायडीक म्हाका तो सांगता, म्हाजे 5 सेन्सीस सांगता म्हाका दुखता, म्हाका दिसती पडटा, म्हाका फील जाता दुखता. आनी एक वाटेन सांगता जेजू हांवें तुका न्हय रचणार केला, हांवें तुका म्हाज्या बियान तुका जल्माक हाडला आनी हे बी अविनाशी बी. आनी जो कोण अविनाशीन जल्माक आयला, अविनाशीच्या बियेन जल्माक आयला, तो मनीस जैत येवन तो मनीस जियेता, सदांच जियेतलो. तेका न्ही नाश करपाक तें वायट बी देंवसाराक आतां जायना. आमकां आतां पदवी आसा तेका नाश करपाक. हालेलुया. समजता? आतां कळटा म्हाजो अधिकार कितें तें. हांवें अधिकार घेवंक जाय की ना, की आजुनूय भिवंक जाय, आजुनूय कितें करता काय म्हणूंक जाय. दोतोराचे रिपोर्ट आयकूंक येता वो कोणाचे रिपोर्ट आयकूंक येता? हालेलुया. आहा कॅन्सराक आमच्या भितर अधिकार आनी कॅन्सराक चोरा सांगपाचें
तूं कॅन्सराच्यो ओतम्या तूं भायर सर पयलो, तूं मेळो ओतमो, तूं बुरसो ओतमो, तुका कसलो अधिकार ना. इतले दीस म्हाका खबर नासले की म्हाजें फारीकपण जाल्लें आहा म्हणून रिसिप्ट नासलें म्हाजे कडेन, आतां रिसिप्ट मेवले. हालेलुया. रिसिप्ट मेवला जाल्यार हे रिसिप्ट घेयना फुडें ताका अधिकार ना. तो प्या 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 करतलो, तरी तुका ट्राय करतलो हे कडेन घुसपावपाक ना आनी घुसपावना. रिसिप्ट क्लियरिटी सांगता, व्हेरी क्लियर सांगता. देवाचें उतराक जीव आसा आनी तो सदांच जियेता. आनी तेका हांव त्या उतरान जल्माक आयला जाल्यार म्हाका आनी कशें मरण आसा. प्रेज गॉड. सो हांवें अधिकार घेवन आतां हांवें ताका धमकावंक जाय आनी धांवणोन घालूंक जाय. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज यू जीसस, प्रेज यू जीसस. आर्गा तुका जेजू, आर्गा तुका जेजू. चला म्हणा व्हडल्यान, आर्गा तुका जेजू, आर्गा तुका जेजू. वाखाणी तुका जेजू, आर्गा तुका जेजू. मोहिमा तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू. काय बरें आमकां इतलें सगळें फारीकपण करून सगळें करून दवरल्या आनी आजून आमी रडटा. हे म्हाजें जात न्हू, हे म्हाजी कात न्हू, हे म्हाजें न्हू, म्हाजें तें न्हू, म्हाजें हें तुजें तें. अशें करून करून आमी संवसाराचे हितून घुसपावल्यात. म्हणून आमकां आमचे भितर रावन आमकां दादागिरी करता तो. आमीन दादागिरी करपाक जाता. जेजून कितें केलां आमचे फुडें फारीकपण. आतां पळय आमकां ताची वळख ना पण तो आमकां वळखता. आमकां ताची वळख ना, आमकां तो वळखता. म्हणून तेणेन आमचें फारीकपण केल्या. तो आमकां वळखता म्हणून फारीकपण केलां. आमचे कडेन नासलें तें फारीकपण करपाक. आमचे कडेन एकूच आसलें पाप, दंड, मरण. पापूच करपाक आमचे कडेन सूय आसली. पापूच करपाची आमचे कडेन सूय आसलो. पण तो पाप आतां ताणेन फारीकपण केल्या. सो पापाचो दंड, मरण जो आसलो पळय, दुयेंत जे आसलें पळय, आतां ना, सोंपलें. ते दीस गेले आतां. म्हाजे कडेन हा रिसिप्ट, म्हाजे कडेन रिपोर्ट. आनी ह्या रिपोर्टा प्रमाणे म्हाका दुयेंतांतल्यान म्हाका बरेंपण हाडलां. म्हाका दुयेंत ना, म्हाका पिडा सोदूंक जायना. म्हाका कॅन्सर, म्हाका ट्युमर, म्हाका ती नांवां आहा पळय ते सगळे म्हाज्या पांयां पोंदाक. कित्याक जेजूचें नांव जावन आसा सगळ्याकीन व्हडलें. आनी जेजून अविनाशी बियान, त्या बियान आमकां जल्म दिला. आनी ह्या तें अविनाशी बी जियेता आनी ताका जीव आसा. तशेंच म्हाकाय तें फावो जातलें. जालां, ऑलरेडी केलां. तें फक्त हांवें आपणावपाक जाय उरलां. हे रिपोर्ट आपणाय, ते रिपोर्ट भायर पडटा. हालेलुया. तो कितलोय तो भितर भितर गेला जायत म्हणीत ताका कांय ना. हिब्रूज 4:12 वाच ब्रदर. हेब्रो म्हणून चॅप्टर, हेब्रोचो चॅप्टर 4:12. रिपोर्ट दाखयता. इतलो गो तुमकां सांगला पळय हांव, ते तुका रिपोर्ट दाखयता, रिसिप्ट दाखयता. रिसिप्ट दाखयल्यार तूं बिलीव करूंक जाय न्हू. डिपार्टमेंटान विथआवट रिसिप्ट गेलो जाल्यार तुका कोण मानचो ना. ना रे बाबा तुवें फारीक करूंक ना रे, ना रे बाबा तूं कितलोय म्हण, आड्डोवन सांग, तो आयकून घेवचो ना. पण रिसिप्ट आहा तुज्या वांगडा जाल्यार तो घेतलो आनी मॅच करतलो. फारीक केला की ना, फारीक केला की ना, पळय मरे केला मरे. हांगा फारीक करूंक ना, तेंच्यानी घोडे भितर टीक करूंक ना फारीक केला म्हणून. हांगा हे पळोवन आतां फारीक पूण केला म्हणून दाखोवपाचें पडलें. परते आनी स्वतांक जायना. आनी एकदां स्वता आयलो जाल्यार तुका व्हरतलो हांव पुलिशेन. प्रेज गॉड. हिब्रूचो चॅप्टर. खरेंच देवाचें उतर जिवें आनी बलिश्ट. खरेंच ओ फोटींग, खरेंच, खरेंच ओ फोटींग, खरेंच. स्वत मानता खरेंच म्हणून. होय. देव सांगता, जेजू सांगता खरेंच. आनी आनी कितें सांगपाक आनी विश्वास पडपाक आनी कितें सांगूं जाय? कितें म्हाका पडटा खरेंच तें कितें तें खरेंच आहा जाल्यार म्हाका यूज करपाक दिल्या. म्हाका हांवें आपणावपाक जाय. खरेंच म्हणटा वय की ना. आमचे मनशाचें कितें खरेंच म्हणटा पूण फोटींग उलयता. तोंडांतल्यान आमी म्हणटा खरेंच, तोरी फोटी मारतात. वय की ना.
खरेंच आयजूच दी 500 दी फाल्यां दिता म्हणटा हां फाल्यां दिता आनी वय वय खरेंच खरेंच म्हणटा म्हणून आयकत चल आसा दिवया आनी पळयताले फाल्यां गायब फोन करीत जाल्यार खंय फोनूच उखलिना जाता की ना मनशाचे शब्द कितें खरें म्हणटा पण फोटींग वागता गॅरंटी ना पण अशें देवाचे जेजू सांगता ते तशें काय ना मनशाचें चिंतप सेपरेट कित्याक आजून तो देंवसाराचे गुलामपणान आहा म्हणून तो शब्द दिता पण त्या शब्दाचेर तो उबो रावना फोटींग शब्द देंवसाराचे शब्द कित्याक फर्स्ट ऑफ ऑल देंवसारा आमकां देवान हात हें करपाक आमकां दिवंक ना भिकारी करूंक ना न्हू सो हात हांवें दी रे म्हणपाक सांगूंक ना आमकां देवान केलां कितें दिवपी ना घेवपी आमकां संय कहलें आहा दी रे गरज आहा दी रे फाल्यां दिता रे परवां दिता रे आनी फुडल्या म्हयन्यान दिता रे म्हणून दी रे दी रे दी रे दी रे दिता रे शुअर रे गॅरंटी घेत दिता पासून आमी मागीर कोणूच आयकना आवयच्यान बापायच्यान कितें कितेंच करता आमी वय की ना हां आनी मागीर हो म्हणटा इतल्या भुरग्यांच्यान पासून म्हणटात आमी आनी मागीर फटयता प्रेज गॉड कित्याक म्हणून तशें जाता कित्याक देवान आमकां तोलो स्वयं ना आपल्या सारकोचो स्वयं त्यो कितें आहा घेवपी न्हू त्यो दिवपी आनी आमी मनशाक कशें वागता पळय म्हाजें काम जावंक ना म्हणून डिपार्टमेंटान दिता ये रे अमकें घे रे कर रे म्हाजें काम शॉर्टकट कर रे लाय रे कितें कर रे हय की ना आमी कितें घालता तेज्या हातीन पयशे हय की ना तशेंच आमी देवाक म्हणटा कितें देवा अमकें घालता रे म्हाजें काम कर देवाकूय रिश्वत दिवंक सोदता आमी कित्याक आमकां सोयी पडल्या पयशे दी काम करून घे तशें देवूय करतलो म्हणून अमकें अमकें चडयतलो हांव बरो जालो जाल्यार अमको अमको कोंबो मारतलो हांव बरो जालो जाल्यार देवाक कितें करता तेकाय रिश्वत दिवंक सोदतात आमी तेकाय सेटींग करूंक सोदता आमी मनशाक सेटींग करता म्हणून देवूय सेटींग जाता म्हणून सोदता आमी देवसाराक सेटींग पासून तो देवसार कितलेंय सेटींग कर तुका परतो येतलोच तो सो सेटींग तुवें जायना जायते जाणां हांवें आयकलां ना रे ते राखण्याकाराक आमी न्हू तुवें सेटींग करूंक जाय तेका मारूंक जाय कोंबो जाल्यारूच आमचे मातशें राखता रे तो राखतलो तो आमकां खोंट मारतलो कितलो फटयता पळय आमकां पळय कितले फोटींग तेजे रिसिप्ट फोटिंगाचेच रिसिप्ट म्हणून मनीस जेन्ना उतर दिता तो पाळयत ना चडून चड मनीस फोटिंगूच उलयता कितलोय आवयच्यान बायलेच्यान भुरग्यांच्यान बापायच्यान सगळें घेता आनी तो गेलोच दुसरे दिसा पळो अशें म्हणून इंडिया सोडून खूब जाण पळयलेले आहा जायते रिणान पडले म्हणून प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया सो हांगासर कितें म्हणटा आनी वाच तेच शब्द ब्रदर खरेंच देवाचें उतर जिवे आनी बोलिश्ट ते दोनूय वाटांनी पाजलेल्या तरवारी परस रमता खरेंच हांव कित्याक तेका खरेंच कितें सांगता अशी जेजू खरेंच म्हणपाचें आमकां गरज ना कित्याक तो जो उलयता तें उरलें सासणीक तें सासणीक उरलें तें आनी बदल जायना शब्द म्हणजे कायदो ताजे तोंडांतल्यान जी उतरां भायर सरलें कायदो बसलो तो ताजे कायद्याच्या आड तो स्वता वचना जाल्यार आमी आनी कितें वयतले सो ताजी उतरां तोंडांतल्यान भायर सरली म्हणजे कायदो स्थापना जाली कायद्याची स्थापना जाली आमी सगळे मिटींग करून एक कायदो थारायता पळय तशें तो कायदो दवरता पळय आमी सगळे कायदो करून पासून कायदो मोडटा आमी हय की ना जेन्ना म्हाजेर येता तेन्ना हांव कायदो मोडटा कर रे मातशें चूक जालें रे म्हाजे कडेन कर मातशें सो देवाचें उतर म्हणचेच कायदो आनी ते कायदे जाल्या कारणान आतां कायदो बदलूंक शकना जो संवसार आमी बदलता पयशे दिवन हांगा दिवन देवाचें कितेंय कोंबो मार या बोकडो मार खंयचो रोगत उडय कायदो ना जेजूचे रोगतान आमी धुवन काडल्या म्हणून आमकां माफी आसा आमकां क्षमा केल्या आनी आमकां आशिर्वादान घातल्या कृपेन भरल्या इतलो काकूत केला की आमकां आपले स्वताचें जिवीत कृपेन भरलेलें जिवीत दिल्या हालेलुया सो जेजू सांगता सोत ते सोत सांगता कितें तें सोत इतलें सांगूंक सोदता हांव सोत सांगता मागीर
ते दोनूय वाटांनी पाजलेल्या पयलेच आम्ही स्लो हा खरेंच खरेंच. देवाचें उतर कोणाचें उतर? देवाचें उतर संवसाराचें उतर. देवाचें उतर संवसाराचें उतर म्हणटा देवाचें उतर आमी कोणाची म्हणटा. उतरां उलयता? संवसारांत देवाची उतरां उलयता, संवसारी उतरां उलयता? संवसाराची. आमी संवसारांत देवाची उतरां उलयता? आमच्या तोंडान येयली कोणाची उतरां आसता? देवाची वा देवसाराची या संवसारी? देवाची उतरां उलयता दिली आमी. आमकां देवाची वळखूच ना, कशें उलयतले? आजून रिसिप्टूच गावूंक ना, कशें उलयतले? देव कसो उलयता आमकां आजून खात्री ना, खबर ना. आनी जेजू सांगता आमकां देवाचें कितें आसा तें जेजू सांगता आनी कोणें सांगचो ना, आमकां सांगूंक पावचो ना. आदले कोरार आसले कितें, आदले सगळे रिलिजियस बूक आसले, आज धार्मीक बूक कितें म्हणटाले? बरें कर, बरें केल्यार बरें मेवतलें, वय की ना? आमी सगळीं बरें करूंक सोदता की ना? पण बरें करूंकूच जायना. बरें म्हणटा पण देवसाराकूच चान्स पडटा. आमची संवसारी बरें देवसाराचें हत्यार. आतां बरें केन्ना? जेन्ना जेजून सांगला ताजें रिसिप्ट दिता पळय, ताचे शिकवणा प्रमाणे आतां तो कितें सांगता पळय तें बरें. कित्याक ताणें तें नर्क कितें आसता पळय ताणें पळयल्या. ते इफेन म्हणटा पळय तें पळोवन येयला भायर. आमी आजून पळोवंक ना. हांगा संवसारान पळयल्या मातशें दाडम धडम जाता पळय, हांगाच बापरे बाप कसलें जाता काय म्हणून आमचे कडेन सोंसूंक जायना असले. म्हाजे दुयेंस पिडे येयना फुडें नर्क जालो तयार न्हू. हांव मेल्ल्या भाशेनची येता न्हू. म्हाजी उतरां कसली? त्रासाची, पिडेची. हांव देवाचो सैमान रुचला म्हाका देवान जाल्यार त्रासाच्या पिड्याची उतरां उलोवपाचें, भलायकेची उतराचें उलोवपाचें. जेजूच्या गायांनी आपूण बरी जाली म्हणपाचें कांय ना. जेजूच्या गायांनी बरी जाली दुखता, जेजूच्या गायांनी बरी जाली म्हणून सांगता, नेट दाखयता करता आमी. हालेलुया. सो जेजू म्हणटा खरेंच सांगता हांव. कितें म्हणून? देवाच्या उतराक जीव आसा. देवाचें उतर सोत आनी ताका जीव आसा. तो जिवो देव. सो जिवी उतरां हांव आयकता ती उतरां ताका जीव आसा. सो ह्या उतराक जीव आसा म्हणून जो कोण दुयेंत आहा पळय तो मरण ताका भायर पळ मारचें पडटा. कित्याक जीव येयला भितर उतर घेतला म्हणून, उतर आयकला म्हणून. हालेलुया. आनी जी उतरां आयकता ते जी उतरां जो मेल्ल्यांतल्यान जिवोवन जाला पळय म्हणून तो म्हणटा ही उतरां जिवी. कित्याक मरणूच मारूंक ना. आमी मरता म्हणून सद्दां भियोन आमी म्हणटाले आमी मरणाची उतरां उलयतात ना, तेणें मरणाकूच मारल्या उपरांत ही उतरां जिवी. सो जिवी उतराचे आमी शब्द आयकता. जिवी उतराची आमी आतां आयकतात हे उतराक जीव आसा म्हणून ती खरें सांगूंक सोदता ह्या उतराक जीव आसा. देवसाराक जो आमकां सांगता तेजें सोड आनी उतर कितें सांगता तें घे. भियोन सांगपाची गरज ना. आतां भियोवपाचो टायम म्हाका भियोंक जाय वा देवसाराक भियोंक जाय? दुयेंत भियोंक जाय? दुयेंत म्हणजे देवसार. कोण भियोंक जाता? कोणाचो भियोवपाचो टायम? म्हाका? आनी रिसिप्ट दाखय. तो डिपार्टमेंट हालता, रिसिप्ट दाखयना फुडें. आनी देवसाचो डिपार्टमेंट हालोवंक जायना आमकां? रिसिप्ट दाखोवन हालोवंक जाता की ना? देवाची उतर खरेंच सांगता ताका जीव आसा, ताका पदवी आसा. आनी जीव आहा तुवें मरण खूंय आहा तर? देवाच्या उतराक जीव आसा आनी सदांच आसतलें. आतां मारपाक कोणा कडेन आहा जाता? कित्याक जेजून फारीकपण केलां म्हणून ताका जीव आसा न्हू. तुका फारीकपण केल्लें आहा. मरणाचें जें मरण म्हाका फावो आसलें पळय तें दुयेंसा उरव्यान तें मरण म्हाका कांय करूंक जायना. कित्याक म्हाका आतां जीव आसा आनी तो जीव हांवें आपणावपाक जाय, खाली मानून घेवपाक जाय आनी कांय ना. जसो हांव मानून घेतलो हें उतरान हांव जल्माक आयला आनी म्हाका नवें रुचना नवें जिवीत मेवलां पुरो. सांग ताका अधिकार घेवन धाड तेज्या जाग्यार ताका. ह्या कुडीन ताजो जागो न्हू, ह्या कुडीन पवित्र आत्म्याचो जागो. म्हणून आमकां पवित्र आत्मो शिकयता ह्या उतरां उरव्यान पळय म्हाजे रावपाच्या जाग्याचेर कोणाक दिनाका अधिकार.
तो तुका तुजो कोण न्हय, हांव तुका साल्वार करतलो, हांव तुका सासणीक जिवीत दितलो, हांवूच तो तुका बरेपण हाडूंक शकता. सो म्हाज्या जाग्याचेर तूं आनी कोणाक अधिकार दिनाका. कित्याक अधिकार आमकां दिला देवान की ना? हे पृथ्वीचेर कोणाक अधिकार दिला? आमकां दिला. हांव जर काडून जर देवसद्याक आनी दुयेंसाक अधिकार दिता म्हाजे भितर रावपाक, ताजे बद्दल उलोवपाक, अशें जाला दोतोर अशें सांगता, अशें जाता म्हणटा, म्हाका आनी चान्स ना, खूब दुखता, हें जाता तें जाता, सगळें हांव उलयता जाल्यार हांवें अधिकार दिले की ना? आतां पळयत वचून काम करतलो म्हाजे भितर, देवसार काम करतलो म्हाजे भितर. कोणाक वाड करून दिली हांवें? कोणाक महिमा दिली? कोणाची स्तुती केली? देवसाराची जो दुयेंताच्या रुपान म्हाजे भितर आसा. हालेलुया. थँक यू जीसस. सो जेजू तेका लागून खरेंच सांगता, म्हजी उतराक जीव आसा. देवसार म्हणटा तुका आतां मरपाचो वेळ येयला. तो सांगता तुका पळय अमके अमके प्रॉब्लम आहा, दोतोरूय कांय करूंक शकना. हांगा दोतोर कितें उलयता पळय ताचे वयर आमकां प्रॉमीस मेवता, देवाचे प्रॉमीस मेवता. आनी तो खरेंच सांगता. आनी जेन्ना देव खरेंच सांगता केन्नाच फोटींग जावचें ना. आनी देव कितें उलयता इवन खरेंच सांगता पासून गरज ना. देव उलयलो म्हणजे तेजें खरेंच. आनी जेजून सांगता कित्याक ताणें मरण चाखून ताजेर जिवन, ताजे वयर जैतिवंत व्हेला ताणें. आमकां जो मरणाची भिरांत आसली तें मरण काडलां आनी जिवे केला आमकां. हालेलुया. सो ताजें जिवीत आमी आपणावपाचें की ना? आपणावपाचें म्हाजेर. जेजून कितले तुका दिले घे म्हणून, हांव जर ताका रिसीव करिना तें म्हाजें जाता ना. जे दीस हांव रिसीव करता, जेजू दिला, खरेंच सांगता म्हाजें उतर जिवे घे, म्हाजें उतर जिवे घे. आनी हांव जिवे, जेजूच्या उतरान म्हाका जिवन गावला, जेजूच्या उतरान म्हाका बळ आनी घटाय गावला, जाल्यार हांव कितें, म्हाका कितें मेवतलें तें हांव सांगता पळय तेंच. आनी वाच ब्रदर. खरेंच सांगता म्हजें उतर म्हणजे जिवे. खरेंच देवाचें उतर जिवे आनी बलिश्ट. कितें बलिश्ट? जिवे आनी बलिश्ट? देवसार बलिश्ट ओ देवाचें उतर बलिश्ट? जिवीत देवाच्या उतराक जीव आसा आनी तें बलिश्ट. आतां इतले दीस कोणाक दिसता कितें दिसतालें? देवसार बलिश्ट. गेम ओवर म्हणटाले, फिनिश म्हणटाले, पळय की ना? आतां दीस मेजपाचो टायम, केन्ना संवसार सोडटा पळय, जाता की ना? मागीर भुरग्यांक पळोवन हेका पळोवन आनीक दूख दिसता. थोडे दिसाचें मेहमान हांव, मागीर सगळ्यांकीन पयस, रातीक जें पडना, चिंतून आनी चिंतून. कितें दोतोरान कितें सांगलां पळय तें, आनी तो कितें सांगता पळय तें. आतां कोण सांगता? तेजें आयकोया, हेजें आयकोया. जेजू कितें सांगता तें आयकोया, वो तो सांगता कितें आयकोया? प्रेज गॉड. कोण बलिश्ट? देवाची उतरां बलिश्ट वो देवसार बलिश्ट? तो उलयता ती उतरां बलिश्ट. बलिश्ट कोण? देवाचें उतर ओ दोतोराची रिपोर्ट? कोण बलिश्ट? मातशें व्हडलें उलय. आं? शुअर? शुअर? कॉन्फिडंट? प्रेज गॉड. लॉकी आसा तो हे जाल्यार मातशें आतां वागप सेपरेट आसपाक जाय न्हू. हांव दुखता ताचेर लक्ष घालपाक जाय, ओ जेजू कितें सांगता ताचेर लक्ष घालपाक जाय. जेजू कितें सांगता ताचेर. हालेलुया. 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 सो आमकां आतां खात्री आसा जेजूचें उतर बलिश्ट, तेका जिवूय आसा आनी बलिश्टूय. खात्री जाल्या की आजुनूय खात्री ना? तो दिसता पळय, दुखता पळय तें बलिश्ट म्हणून सांगता आमी. कोणाक वाखाणोया? जेजूक. दुयेंताक वाखाणोया ओ जेजून सांगला उतराक वाखाणोया? जेजूच्या उतराक जे जिवे आनी. हालेलुया. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. Thank you, ओके, Jesus. पुढे वाच. ते दोनूय वाटांनी पाजलोल्या तोरवारी परोस रोमता. देवाचे उतर आमी तलवारी पळयल्या न्हू, एकूच वाटेन आसता, बारीक धार पळयल्या न्हू. हां, अशें काडटा तेन्ना एकूच वाटेक आसता, दोनी वाटेन आसता ना.
देवाचें उतर म्हणटा दोनी वाटेन पाजलेले, दोनी वाटेन म्हणटा धार आसा, सगळे वाटेन धार आसा. तूं हे सायडीक कर, हे सायडीक कातरता, हे सायडीक कर, हे सायडीक कातरता. सो दोनी वाटेन म्हणजे सगळे वाटेनी तेका धार, इतली बारीक धार आसा, कितें कातरून वयता. हालेलुया. सो देवाच्या उतराक पदवी आसा आनी दोनी वाटेनी धार काडलेली ती. सो देवाचें उतर दोनी वाटेनी धार आसा. ह्या सायडीक प्रॉब्लम आहा, एका उडयता चाप करून, हे सायडीक प्रॉब्लम दुयेता, तेकाय उडयता. सो उतर वयता थंय सगळें कट जाता. कितें देवसाराचे सगळे येयल्ले आनी बसलेले जाग्यार पळय तेका सगळें कट करून उडयता. देवाच्या उतराक दोनी वाटेन पाजलेली हत्यारा भाशेन म्हणटा. दोनी वाटेन पाजलेली तें तलवार, दोनी वाटेन पाजलेली तलवार म्हणटा. दोनी वाटेनी एज, ताजी एज सारकी इतले बारीक की खाली तेगोल्यार पुरो तुका कट जाता तशें, इतली तेका शार्प धार आसा. सो देवाच्या उतराक इतलें दोनी वाटेन. सो देवसाराक चान्सूच ना. तूं हे सायडी उतरां उलयताय हें कट जाता, हे सायडी उतरां उलयता हे सायडी कट जाता. सो देवाची उतरां इतले धार सगळे वाटेन की देवसाराचे सगळे पाजलेले हत्यार, देवसाराचे सगळे हत्यार आनी बाण जे आमच्या अगेन्स्ट आसले तेका सगळ्यांक कातरून उडयता. देवाच्या उतराक जीव आसा, देवाचें उतर बळीस जाता. देवाच्या उतराक असली धार आसा की सगळे वाटेन धार आसा, दोनी वाटेन धार आसा. सो असली तलवार देवाचें उतर की दोनी वाटेन धार आसा, एकच वाटेन ना, अळ्याच मारल्यार ना. अशें मार तसोय मार, तशी वाटेन सगळे देवसाराचे ताणें जें कितें केलें जाल्यार कातरून उडयता. प्रेज गॉड. मागीर फुडें जंय मनशाचो प्राण आनी आत्मो तशेंच सांदे आनी मनशाचो प्राण आनी आत्मो. आमचो जीव 3 भागांनी आहा. आत्मो, प्राण आनी कूड. ओके. आत्मो, प्राण आनी कूड. इंग्लिशीन म्हणटा स्पिरीट, सोल आनी बॉडी. ओके. आतां प्राण आनी आत्मो, आत्मो आनी प्राण आहा पळय ते दोगूय इतले सारके की कळना खंयचो प्राण आनी खंयचो आत्मो. देवाचो आत्मो आनी आमचो प्राण, देवाचो आत्मो आनी आमचो प्राण. आनी आतां आमच्या आत्म्यात आनी देवाचो आत्मो दोगूय मेळून आनी आमच्या प्राणाक कनेक्टेड आसा. इतले कनेक्टेड आसा की दोनी इतले आयडेंटीक आहा की ह्या संवसार पळोवंक पावना खंयचो प्राण आनी खंयचो आत्मो. खंयचो आत्मो आनी खंयचो प्राण केदेय दोतोर काडून पळयत कळना. खाली देवाचें उतरूच डिवायड करता, अमको प्राण आनी अमको आत्मो. इतलो धारी देवाच्या उतराक इतले धार आसा की देवाच्या उतरूच डिवायड करता. अमको हो पार्ट आहा तो प्राण आनी हो पार्ट आहा तो आत्मो. इतले आयडेंटिकल, इतले सेम आहा आमचो प्राण आनी आमचो आत्मो. प्रेज गॉड. आमकां हे खबर नासली न्हू. आमकां आसलें सगळेच प्राण आनी सगळेच आत्मे. हालेलुया. आमकां ही सगळी खबर नासली. पण देवाच्या उतराकूच तेका अमको प्राण आनी अमको आत्मे म्हणून तेका डिवायड करूंक जाता आनी कोणाकूच जावचें ना. हे संवसाराचे तकलेन वयता जाल्यार प्राण आनी कूड म्हणटा. सो देवाच्या उतरा प्रमाणेच आमकां हे आमचे जीव 3 भाग आसा तेच आमकां देवाचें उतर सांगता. प्रेज गॉड. मागीर तशेंच सांदे आनी मेंदू दोशी जातात थंय पर्यंत ते रिगूंक रावतो शकता. पळय दोतोर सगळ्याक जाग्याक पावना. भितर ब्रेनान कितें प्रॉब्लम जाल्यारय दोतोर पावंक शकना. सो असले सांदे आहा आमच्या कुडीन थंय दोतोर पावंक शकना. आनी थंय पावल्यार आमचे रिस्क आसा म्हणून दोतोर रिस्कूय घेयना. हात लायले आनी कितें फाल्यां मेले जाल्यार आमचे येतले म्हणून ते घालूंकूच वचना. थंय वचोन तांच्यांनी कशेंच ऑपरेशन करूंक शकना, सर्जरी करूंक शकना, कांय करूंक शकना. तांकां एक लिमीट आसा. आनी दोतोराचे जे वेपन, दोतोराचे जे सुयो आनी दोतोराचे जे पावना पळय थंय देवाचें उतर पावता म्हणटा. देवाचे उतरां त्या मेंदून पावता जे आमच्या ब्रेनान आसा.
देवाचें उतर ते बोन मेरो ते हाडांनी मेरो आसता पळय ते सॉफ्ट सॉफ्ट कोट्टा पळय आमी हाडां बीन केन्ना उरल्या न्हू भितरल्यान सगळो तो आहा पळय तेका म्हणटा हाडांनी कितें म्हणटा तेका तें मेंदू कितें म्हणटा हाडांनी कितें म्हणटा सांद्यांनी कितें जुंय मनशाचे प्राण आनी आत्मो तशें सांदे आनी मेंदू दोशी जातात. सांदे म्हणजे मेंदू म्हणजे आमचे ऑर्गन एक एक ऑर्गनान जे दोतोर पावंक शकना भितर हाडा भितर कितें हूंय वचोंक शकना पळय दोतोर आनी ताजे सगळे वस्तू केल्ल्यो पूण देवाची उतरां म्हणटा ते सगळे जाग्यार पावोवन तुका निठार हाडटा. जें तुजें सगळें हाल्लेलें आनी तुजें मिशीन तुजें ऑपरेशन करून तुका सारकें करूंक जायना थंय देवाचें उतर वचोन ऑपरेशन करता आनी तुजें सारकें करता. जें दोतोरा कडेन जायना थंय देवाचें उतर चालू जाता. प्रेज गॉड. जें दोतोराचे तोकली थंय पावना तें देवाचें उतर पावता आनी ते सगळे सांदे जावं ते मेंदू जावं आनी हुंयचोरूय जावं जें दोतोराक थंय जायना थंय देवाचें उतर पावता. आतां सांग कोण बरो ऑपरेटर देवाचें उतर दोतोर कितें म्हणटलो अमकेच सांग तेजे वयर कांयच करूंक जायना या तुजो आतां कितें आहा तेजें देवा कडेन माग हेय म्हणटलो तो हय की ना अशें सांगतलो तुका आनी धाडटलो आमचे कडेन जायना तूं आनी हांगा रावन कांय फायदो ना माग तुजें देवा कडेन जातालें. आनी देवाचें उतर आजुनूय म्हणटा आमकां खात्री दिता देवाचें उतर तुज्या मेंदून तुज्या सांद्यान कोण पावना थंय देवाचें उतर पावोन कितेंय प्रॉब्लम जाल्यार थंयसर तुजें सर्जरी करून तुजें ऑपरेशन करून जाग्यार उडयता. आनी देवाचें उतर सर्जरी आनी ऑपरेशन करता तेन्ना ताका मार्क्स नासता खंयचें बरें दोतोरान केल्लें देवाचें उतरान केल्लें बरें नाल्यार स्टिचीज मार्क आसता न्हू ऑपरेशन करतना. सो देवाच्या उतराक ऑपरेशन करतना स्टिचीज मार्क उरोना. हालेलुया. समजता. सो देवाच्या उतराक पदवी आसा आतां सगळे जाग्यार वचोन जाग्यार उडोवपाक आं तेका निटायर सगळे जाग्यार उडोवपाक सारकें दोतोरान सांगलां तें सगळें कॅन्सल आनी प्रेज गॉड. देवाच्या उतरा प्रमाणे तुका जीव गावले. देवाच्या उतराक जीव आसा देवाच्या उतराक बळ आसा. देवाचें उतरूच ते एरियान पावता जे मनीस पावना दोतोर पावनात व्हडले व्हडले सायंटिस्ट पावना थंय देवाचें उतर पावता. आनी थंय वचोन तुका सर्जरी करून हाडटा तुजें उतर धाडटा पळय त्या प्रमाणे थंय सर्जरी ऑपरेशन करून कितें प्रॉब्लम जाता ताका जाग्यार हाडटा. हालेलुया. आनी तें जाता म्हाज्या उतरा प्रमाणे हांव जो स्वत मानून हांव उलयतां डेली आनी तेंच हांव स्वत मानता उलयता पळय तेंच म्हाजें काम करता. हालेलुया. मागीर ते मनशाच्या काळजाचे ओतरेक आनी चिंतना तपासून ताचे विशयी आपलो निवाडो दिता. प्रेज गॉड. प्रेज द लॉर्ड. मनशाचे काळजान कितें आहा मनशाचे अंतरान कितें आहा तें थंय सगलें कितें चल्लां पळय तें देवाच्या उतराक खबर आहा. थंय मातशें वचोन करेक्शन करता. हांव डिप्रेशन जाला चिंतून चिंतून म्हाका झेम पडना थंय पासून वचोन तुज्या मनान वचोन करेक्ट करता. तुज्या चिंतनांनी वचोन तुवें करेक्शन करता. तुज्या चिंतनाक आतां बरें चिंतना हाडटा. तुज्या चिंतनाक आतां उर्बा हाडटा तुजें हें उतर उलोवन. दोतोर कितें चिंतनान वचोंक शकता पूण देवाचें उतर तुज्या चिंतनान वचोंक शकता तुज्या अंतरान तुज्या काळजान वचोंक शकता आनी थंय सगळें थंयसर बरेपणान तुका सारकें उर्बेन हाडूंक शकता. तूं दुयेंतान आहा जाल्यार तुका उर्बा येता वो दुखेस्त आसता. दीस रात तूं उर्बेन आहा वो दुखेन भरलेलें आहा सांग म्हाका. तोंड आसता प्रेज गॉड. आतां उतर कितें म्हणटा तुज्या चिंतनांनी पासून वचोन उर्बा हाडटा. तुज्या काळजाचे तुज्या अंतरांनी सगळें वचोन हें उतर म्हणटा तुवें सारकें करता जें आत्मीक जें दिसती पडना जें दोतोरा कडेन कांय जायना आनी कोणा कडेन जायना तें उतरा कडेन जाता. सो ह्या उतराक आमी स्वत मानपाचें की ना. हें उतर आमी स्वत मानता जाल्यार उलोवपाचें की ना. ह्या उतरा प्रमाणे आतां ट्रबल करपाचें की ना.
दुयेंताक ताका धांवण घालपाची की ना, पिडाक आमी ताका वाट दाखोवपाची की ना. तो केदोय रिगला जावं, केदे तेजी मुळां भितर गेलो, मुळां देवाचे उतोरान काडून भायर मारूंक जाय की ना. हालेलुया. आतां हांव जैतीवन जिवीत जिवपाक जाय की ना, कित्याक देवाचें उतर आमकां दिलां. आनी ह्या उतराक केदी केदी पदवी आहा ती पळय. जे मनशाक जायना उतर करता काम. खात्री दवरया, देवाचें उतर कितें म्हणटा तें खात्री दवरया, आमकां दिसता तेंच खात्री दवरया. प्रेज गॉड. म्हाका दिसता रे एक, हांव सोत कितें मानू, दिसता तें सोत मानू, ओ देवाचें उतर सांगता कितें सोत मानू. असली उतरां आमी केन्ना आयकूंक ना न्हू. आतां रिसिप्ट आयकता न्हू आयज आमी. हें रिसिप्ट आमकां खात्री दिता की ना, खरेंच तें खरें सांगता की ना. मनीस सांगता तसो न्हू आं, देव मनीस सांगता तसो उलयना. देवाचो सिस्टम सेपरेट. आनी तेन्ना तो सांगता खरेंच सगळें, तेका आनी दुबाव ना. आनी तो उलयना हें ल्हान जिवीत, ही ल्हान जिवीतूय आसा आनी सदांकाळ जिवपाकूय तेका इतलें आमकां तेणेन खात्री दिल्ल्या. केन्नाच मरना पळय तशें जिवीत. आमचो प्राण केन्नाच मरना पळय तशें. मरना म्हणजे कितें, सदांच आमी देवा वांगडा आसतली. आमकां देवाची वळख ना म्हणून देवाकीन पयस आसली म्हणून तो दुयेंत आमचे भितर सरपाक ताका चान्स पडलो. आमचे भितर देवसाराक भितर सरपाक चान्स केन्ना पडलो, कित्याक आमी संवसारी नासली, देवाच्या संबंदान नासली, देवाचे उतर आमचे कडेन नासले. आमची संवसारीक उतरां आसली, मरणाची उतरां आसली आनी दिसता ती उतरां उलोवपाक आमकां संवय पडली न्ही. आनी दिसता तें देवाचें न्हू, दिसना पळय तें सांगता पळय तें देवाचें. आनी ते देवाचें कित्याक जेजून सगळें जाणा, ते सगळे जाग्यार वचून आमकां तोच सांगता मरणाची गजाली आनी मरणा उपरांत कितें मेळटा पळय ताची गजाली सांगता. प्रेज गॉड. सो देवाचें उतर तुज्या चित्तान वयता, तुज्या काळजान, तुज्या अंतऱ्यान वयता आनी थंय सगळो सिस्टम हाल्ला थंय जाग्यार उडयता आनी तुका उर्बेवंत करता, तुका जॉयफूल करता, तुका रेस्ट दिता, मायंडान तुका सुशेग हाडटा. आतां आयकून भितर बरें दिसता, शांती येयल्या, बरें दिसलां की ना. प्रेज गॉड. मागीर फुडें ब्रदर जालें. ते मनशाच्या काळजाचे उतरेक आनी चिंतनांनी तपासून ताचे विशीं आपलो निवाडो दिता. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. सो आमी खंय आतां कोणा फाटल्यान धांवूंक जाय, देवाच्या उतरा फाटल्यान, हो संवसार सांगता ते फाटल्यान, हो दुयेंत सांगता ते फाटल्यान धांवूंक जाय. दुयेंताचें आयकोया, हो देवाच्या उतराचें आयकोया. हालेलुया. दिव्या त्रास दिव्या, बरें त्रासान घालया, तेका त्रासान घालया, दुयेंताक त्रासान घालया की ना. आं आतां तेका धांवणून त्रासान घालपाक कोणाक अधिकार आसा? दुयेंताक अधिकार म्हाजेर आसा, रे म्हाका दुयेंताचेर अधिकार आसा. हालेलुया. म्हणून जावं तो कॅन्सर, जावं तो वेगळो दुयेंत, तेंचो नाश करपाक, ताजी पदवी काडून भायर मारपाक आमकां पदवेंत केला, आमकां बळीस केला. देवाचें उतर हांवें घेतला म्हणजे हांव बळीस जालो. म्हाजे तोंडांतल्यान जी उतरां आसा देवाची उतरां, ह्या उतराक असली पदवी आहा तेका की सगळे देवसार आपले पदवी घेवन बसलो, तेजे पदवीक नाश करपाक आमचे कडेन पदवी आसा. आनी फर्स्ट ऑफ ऑल देवान रोचतानाच आमकां आपल्या पदवीचो रोचला, आपल्या सारकोचो रोचला. सो देव तांकां सगळें घेवन बसना जाल्यार आमी कित्याक घेवन बसया. हालेलुया. प्रेज गॉड. कितलो टायम हा ब्रदर आमकां? 5 मिनटां. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. दोळे धापया आनी म्हणया, दोळे धाप, दोळे धापून म्हणया, जेजू तुजें जिवीत म्हाजे भितर व्हांवता. जेजू तुजें जिवीत हांव आपणायता. जेजू तुजें जिवीत हांव आपणायता. हांव आपणायता. जे जिवीत तुजें जिवीत हांव आपणायता. हांव आपणायता. जेजू जेजू तूं जावन आसा उतर तूं जावन आसा उतर आनी तुजी उतरां हांवें आयकलां. आनी तुजीं उतरां हांवें आयकल्यां. हे उतराक जीव आसा ह्या उतरांक जीव आसा आनी हे उतर सदांच जगतलें.
आनी हे उतर सदां जमतलें. तेच उतर म्हजे भितर रिगला तेंच उतर म्हजे भितर रिगलां आनी म्हाकाय जीव गावला. आनी म्हाकाय जीव मेवला. हांव जिवंत जाला हांव जिवंत जालां आनी सदांच जियेतले. आनी हांव सदांच जियेतलें. आतां म्हाका देंवसाराच्या देंवसाराच्या कसलेय पाजलेले हत्यार कसलें पाजलेलें हत्यार म्हजेर अधिकार ना. म्हजे विरुद्ध म्हजे अधिकार ना. म्हाका अधिकार दिला अधिकार दिला. देव बापान देवा बापान म्हाका पदवी दिल्या. सगळे देंवसाराचे सगल्या देंवसाराच्या दुयेंस पिडेक हुकूम घालपाक दावणन घालपाक तांकां जागो दाखोवपाक तांचो जे देवान तांचे पासत केल्या. सुर्गीच्या बापा तुझे उतरा पासत तुज्या उतरा पासत तुका वाखाणटा. जेजू तुझे जिवीत म्हजे भितर आयला. जेजू सांग व्हडल्यान जेजू सांग जेजू तुझ्या गायांनी हांव बरी जाल्या. हांव बरो जाला. हांव बरी जाल्या. जेजू तुझ्या गायांनी हांव बरी जाल्या. हांव बरी जाल्या. हांव बरो जाला. जेजू सांग जेजू तुझ्या नावाक पदवी आसा. तुज्या नावान पदवी आसा. तुझ्या नावाक पदवी आसा. तुज्या नावान पदवी आसा. माझ्या तोंडांतल्यान म्हज्या तोंडांतल्यान तुझ्या नावाक उच्चारता वाखाणटा. जेजू तुझ्या गायांनी म्हाका पेकोवणी मेवली. जेजू तुझ्या गायांनी म्हाका पेकोवणी फावो जाल्या. आर्गा तुका जेजू तुझ्या गायांनी हांव बरी जाल्या. आर्गा तुका जेजू तुझ्या गायांनी हांव बरी जाल्या. आर्गा तुका जेजू वाखाणी तुका जेजू दिनवास तुका जेजू तुझे जिवीत हांव आपणायता. म्हजे भितर तुझे जिवीत आसा. जेजू म्हजे भितर तुझे जिवीत आसा. हांव आपणायता तुझे जिवीत. जेजू तुझे जिवीत हांव आपणायता. जेजू तुझे जिवीत म्हजे भितर व्हांवता. जेजू सगळे वाईट तांचेर हांव अधिकार घेता. धांवडान घालता आनी फर्माण घालता. माझ्या कुडींतल्यान भायर सर चल वस त्या दोरयान वचोन पड. दुबावना जेजू आनी हांव दुबावना जेजू. हांव सोत मानता. जाले माझे काम. ह्याच वेळार म्हजें काम. आनी म्हाका माझ्या उतरा प्रमाणे म्हाका पेकोवणी फावो जाली. म्हाका जालें. जेजूचे जिवीत फावो जालें. आर्गा तुका जेजू तुझे जिवीत म्हजे भितर व्हांवता. तुझे जिवीत हांव आपणायता जेजू. आर्गा तुका जेजू तुझे जिवीत म्हजे भितर आसा. आर्गा तुका जेजू. हालेलुया 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 आलाबाशी हालेलुया 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 मुनित्रा दोय धापाने मुनित्रा हालेलुया 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 आर्गा तुका जेजू 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 हालेलुया 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 I love you Jesus I love you Jesus जेजू हांव तुजो मोग करता जेजू हांव तुजो मोग करता जेजू हांव तुजो मोग करता सांग जेजू हांव तुजो मोग करता जेजू हांव तुजो मोग करता जेजू हांव तुजो मोग करता सांगा जेजू हांव तुजो मोग करता
जेजू हांव तुजो मोग करता जेजू हांव तुजो मोग करता जेजू हांव तुजो मोग करता जेजू 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 हांव तुजो मोग करता जेजू जेजू हांव तुजो मोग करता जेजू 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 हांव तुजो मोग करता 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 जेजू हालेलुया 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 जेजू 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 तुझे नावाक पदवी आसा तुझे नाव सगळ्याक व्हडचें नाव जेजू ह्या नांवान देंवसाराचे सगळे नाश जाला देंवसाराचे दुयेंसाचे सगळो नाश जाला आबा शिबाया अलाबा शिबाया दुरोंदो येंदो बया दुरोंदो रबो शातारांदाराबा जे कोण युट्यूबाचेर आयकता जे कोण दुयेंस पिडान सापडल्यात जेजूच्या नांवान आतांचे आतां ते दुयेंस पिडा मरून गेल्यात आनी ताका फॉरवर्ड मारतात तांकां कुडींतल्यान तांकां कशेच अधिकारान ताका धांवडावन घातल्यात आमी जेजूच्या नांवान आनी सगळ्यांक आतां पिकोवणी फावो जाला जेजूच्या नांवान कित्याक जेजूचे नांव बोळीश्ट जेजूचे उतर बोळीश्ट तांकां जीव आसा आनी जीव आसा थंय मरण ना आलाबा शिबाया तारांदाराबा सगळ्यांक तुवें आतां हात लावन पेकयला जेजू आर्गा तुका जेजू पयत ओतम्या तुवें सगळ्यांक हात लावन तुवें आतां पेकयला जे कोणें आयकता जे कितें त्रास नासली सगळे गोंयकी दितली की ह्या आतां आयकोन आमी देवाचे उतरान आमकां बळ मेवला देवाच्या उतरान जीव गावला आनी जेजू आमचो जावन आसा जीव जेजूचे जीव आमी रिसीव करता आमी आपणायता आपणाता जेजूचे जिवीत आमी आपणायता जेजू जावन आसा जिवंत जेजू मरणाचे जैत वेला आनी ते जैतिवंत आमकां जैतिवंत केला ते जीव जे गावला तेका ते जीव घेवन आमकां जैतिवंत केला हालेलुया बा शिबा यादा देरेंदे जेजू 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 तुझे जिवीत हांव आपणायता जेजू 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 तुझे जिवीत हांव आपणायता जेजू हालेलुया हालेलुया बा शिबा यादा रोंदरो हालेलुया 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 थँक यू जीसस स्वर्गीचे बापा या दिसा पासत या वेळा पासत जे तुवें आमकां गूण शिकोवन तुजे चिटी तुजें जे चीट बरोवन दवरला जे तुवें रिसिप्ट बरोवन दवरला आमचे पासत तेजी वळख करून दिलाय त्या पासत आर्गांनी वाखाणनी आयज जे तुवें आमकां गूण शिकयला जे खबर नासलें तें देंवसार आमकां नाडीत आसलो आयज सान देंवसाराची नाड बुद्धी बंद जाल्या आनी हे रिसिप्ट दर वेळाक दाखोवन हांव त्या देंवसाराच्या डिपार्टमेंटाक आतां तेका धमकावन तेका तेजें सगळें वायट आमच्या जिवितांतल्यान आमी भायर मारता शेवटून मारता स्वर्गीचे बापा मोगाळा बापा पवित्र बापा अशेंच आमकां दीस आनी रात तूं आमकां गूड शिकयताय तुजे उतराची पदवेची जाणवाय दिताय तुजे उतराक जीव आसा तें आमकां तुवें ती जाणवाय दिलाय आनी आमकां हे जाणवायेन घटायन भरताय की आमी सदांच तुजें उतर कितें सांगता पळय त्या प्रमाणे जियेतली न्हू की आमकां कितें दिसता पळय तें आमी दिसता तें स्वत मानची ना पण तुजें उतर कितें भासायता त्या भासावणेक आमी स्वत मानता तुजें उतर सांगता तेच प्रमाणे आमी जियेतली आनी आमकां तशेंच तुज्या उतरा प्रमाणे घडटा आनी उतरा प्रमाणेच आमकां एक नवी रचना जाल्या नवें जिवीत आमकां गावला त्या पासत आर्गांनी वाखाणनी बापा दुयेंसाचे सगळे पिडेंतल्यान नाश जाला ह्या वेळार आनी आमकां तुजें बरेपण आमकां रिसीव करतात तुजें बरेपण आमकां मेवलात आमी तें बरेपणान आमी जियेतात बापा स्वर्गीचे बापा तुजी नॉलेज तुजी जाणवाय तुजी सजमणी जी आमकां तुवें दिलाय त्या पासत आर्गांनी वाखाणनी पळयत वतम्या तसोच दीस आनी रात तुजे उतरान आमकां तूं भरताय तुजे उतराचे गूट आमकां शिकयता आनी तुजे उतरान आमकां रिकपाक आनी आदार दिताय तुजे उतरान वाडपाक आमकां आदार दिताय तुजे कडेन सोयरीगोत वाडपाक आमकां अधिकार दिताय तुजे लागीं पळयत वतम्या आनी लागीं आमचे कडेन एकवटान रावपाक तूं आमकां उक्ते करता आमचे दोळे आनी आमकां लागीं वाडीताय दीस आनी दीस आमी स्वत मानता बापा ह्या सगळें तुवें शिकोवणी पासत आमकां तूं जाय तुजें जिवीत जाय तुजे उर्व्यान आमी आतां नितीवंत जाला प्रमाणीकपण जाल्या तुवें आमकां बरेपण हाडून आमकां तुजे भाशेन एक बरी रचणार केलाय थँक्यू एंड प्रेज यू हे वेळार जे कोण आयकताले सगळ्यांक तुवें तुजे पदवीन भरलाय तुजे मोगान भरलाय आनी सुटावे दिलाय तांचे प्रश्नाच्यो आनी ताजे त्रासाच्यो वयर तांकां जैतिवंत तुवें दिलाय म्हणून त्या पासत आर्गा वाखाणनी दिनवास तुका बापा हालेलुया थँक्यू जीसस जेसू हे सगळे मागणे हांव तुजे नांवान करता स्वर्गीचे बापा आमेन हालेलुया
थँक्यू जिजस. त्या बापाक ताळयो मारून